Okay. आता testimony. आमचो भाऊ अनिल डिसोजा दिता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Arkadeva. मोक्ष म्हाका पयले थोडे एक चूर ह्या रिट्रीटा ಬಗ್ಗೆ सांगूंक हांव आशेता. म्हाका हे सच गोतूनातलें ह्या एक एका वर्डाक इतले बिब्लिकल मिनींग आसा, इतले अर्थभरीत मिनींग आसा म्हणून फर्स्ट डे मंडे हांव तितलो एक्टीव नासलो, सत सांगता. मागीर ट्यूजडे जावन म्हाका मस्त इंट्रस्ट आयलें आनी हेचे पयले हांव सांगता ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮುನ್ನ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ म्हणून येता हांव पळय येताना. Amen. Praise तितले the म्हाका Lord. खुशी जाला. Hallelujah. म्हाका आतां 54 years, बट इन माय लायफ मस्त मिरेकल्स जाल्यात. म्हाका गोतून नासलें म्हजे भितर कोणगी आसा म्हणून. हांगा आयल्या मागीर कळ्ळें म्हाका की होली स्पिरीट म्हजे कडेन आसा म्हणून. Amen. आता Hallelujah. हांव ते पयलेचे पुरो सांगूंक वचना. म्हाका ताका चान्स मेळटले कित्याक म्हळ्यार आय विल बी अ पार्ट ऑफ यू व्हेरी सून. Praise God. Thank you, Jesus. आता रिसेंटली जाल्ले एक घडीत हांव सांगता. ताजे पयले हाऊ आय गॉट इन टू अ रिलेशनशीप विथ JCILM आय वॉन्ट टू एक्सप्लेन. हांव ते एक्सप्लेन करूंक आशा करता. सुमार एक 1.5 महिने पयले ब्रदर सुनील म्हज्या घरा आयिल्लो. हांव एक्चुली लास्ट 4 years जावन म्हजें हेल्थ समना, बट हांव एक्टीव आसा. भितर काल जाता म्हण खंयचेय टेस्ट केल्यार नेगेटीव, बट आय एम सफरींग. आय डोंट नो वॉट्स द प्रॉब्लम. तशें तो आयलो आनी ते हांव हॉलान न्हिदोन आहलो आनी TV पळोवन आहलो. त्या टायम सुनील, ब्रदर सुनील फ्रॉम मोरायली केम. तो येवन म्हजी ते एक फोटो आसा सिंगल, तातूंत हांव बरी सॉलिड हिरो बरी. ताजे बरी जायचे की नाका की तुका आता म्हणलो. युरोत ब्रदर तो. आता युरोत तो. ताचे बरी जायचे की नाका की म्हणलो. म्हजो पूत आहलो, जोरान आसलो, इज स्टँडींग इन सेकंड PUC. हांव सांगलें जायचे कोणाक आशना म्हळें. मागीर इमिडिएटली आय थिंक ही कॉल्ड सिस्टर अनिता and they both prayed and we sat together. हांव कॅन्डल पेटयलें, प्रे केलें आनी प्रेयर जाल्या मागीर हांव सांगलें सिस्टरीक हांव येता, पक्का येता म्हणून सांगलें. मागीर काल जालें म्हळ्यार फोन गॉट डिस्कनेक्टेड. ताणें म्हाका एक 4 शब्द बरोवंक सांगले. जेजूचो आत्मो तुजेर आसा, देवान तुका विशय केला, जेजूच्या मोगार तूं भरलाय आनी आज तुका सुटका जाला. ते जाल्यार आतां ही म्हज्या किचनांत आसा, ते स्टवा कडेन. म्हजी मिसेस ना, भुरग्यांक आनी हांवें रांदचें. अँड फॉर दॅट मॅटर आय एम अ व्हेरी गूड कूक. Praise God. Praise God. ते हांव सकाळी 5:30 उठ्ठां. ते कितले प्रॉब्लम जाल्यार 5:30 आय गेट अप. ते एक हे शिकयलें हांव. नाजाल्यार हांव इगर्ज आनी प्रेयर म्हळ्यार पयस. आमचे काल एक तेर्स जावन आसले भुरग्यां खातीर, म्हज्या खातीर न्ही. बिकॉज आय डोंट वॉन्ट देम टू गो अवे लायक मी. तशें ते जावन हांव करनासलो. भुरग्यांक दोगांयकी हांव मेंट केलें. भुरग्यांना हांव तुमकां हांव एक कडी पुरो आंटी आमची सिस्टर केल्ल्या बरी पुरो रेडी करून दवरून येता 3-4. सो ब्रदर सुनील म्हणालो 5th जावन एक रिट्रीट आहा म्हणून. 5th म्हजो दुयेचो बर्थडे. शी वॉज बॉर्न ऑन टिचर्स डे. म्हाका जायना म्हळें. मागीर 8th फेस्त जाल्लें. सो 11th 12th इंग्लीश आसा म्हळें. 9th हांवें कालें केलें. वस्तूर पुरो काण दवरलें. पळया भुरगीं कालें करतात म्हूण आय जस्ट केप्ट आवटसायड दवरलें. पूत म्हणलो डॅडा तूं वच डॅडा बरो जाता म्हूण ताणें तूं बॅग कर न्हू. ते बॅग थंय दवरलें. 10th हांवें कॉल केलें. ते एक हेल्पलायन नंबर आहलें म्हाका सुनीलान धाडलें. आनी समबडी इट शोड मी JCILM. आय डोंट नो हू टूक द फोन. तांणी सांगलें ह्या हप्त्यान रिट्रीट ना म्हणून. 18th 19th कोंकणी आसा.
ते बॅग इट वॉज देअर ओनली, तसे पॅक जाल्ले बॅग तशें येवन तारले. 11th संडे न्ही, नो या 11th संडे रातीक म्हाका जेवंक जावना. जेवण हांव भुरग्यांक पुरो रांदलें न्हिदलो. मंडे 12th हांव हांगा हेजे आहले रिट्रीटाक आहले जाल्यार, बट म्हाका उठोवंकूच जावना. फुल पोटान दुखू, तकली पडू, शेळ कुलकुलो, तीन रग्गल न्हिदला. 2 वर्सां जालीं म्हजी वायफ दुबय वचून. एक दीस ब्रेकफास्ट करनासलो दीस न्ही भुरग्यांक त्या मंडे. हांव सांगलें भुरग्यांक म्हाका कालिंगी उठोवंकूच जातात ना, जाल्यार हांव हें सांगून आहलो, तें 4 लायन सांगून उत्तालो. मागीर तांकां भुरग्यांक सांगलें, सॉरी भुरग्यानो, खाले म्हणी हॉटलांत वचून व्हरा, नाजाल्यार तें शीत आनी नुस्तें आसा, चिकन कडी आहली, तें व्हरा म्हण भुरगीं व्हरून गेल्यांत. 8:30 करेक्ट म्हाका वोंक सुरू जाली. 8:30 मॉर्निंग जाता न्हू, राती 11 o'clock आमी सर एक 25 लिटर्स वोंकलो हांव. Praise God. उंकोन आय एम टेकिंग 30 ml लिक्विड, 3/4 लीटर 1 लीटर वोंक येता. आनी हांव एकलोच घरा, कोणी ना, कोणाक सांगून हांवें. आय ट्रायड. हांव एक्चुली होली क्रॉस हॉस्पिटलान 3 वर्सां असिस्टंट PRO जावन आहलो. सो फादर मुल्लर्सो फर्स्ट मेडिकल रेप हांव. Praise God. तशें म्हाका इल्लें वखदाचें पुरो कोत्ता. हांव चड जगता कडेन वचना. म्हजे कडेन ऑलमोस्ट टॅबलेट्स पुरो घरा आसतात. बट त्या दीस म्हाका जाय जाल्ल्यो गुळयो तेयनांत. बारी बरें, वळें वळें. म्हाका जाय आसले एक ओमिकाइंड आनी एक डायक्लोफिनाक सोडियम, 2 गुळयो जाय आसले. सायराडी गॅस्ट्रीक गुळी आहली. कशें खंय सोदल्यार म्हाका मेळटत ना गुळी. कशी मॅनेज केलें. 5 o'clock पूत आयलो. पुताक सांगलें प्लीज वचून एक 4 हे गुळी हाड आनी म्हाका एक ग्लुकोज पॅकेट हाड म्हळें. तो हाडून आयलो आनी एक लोफ ब्रेड हाड म्हळें हाडून दिलो. पावस म्हळ्यार पावस. पाप वचून हाडून आयलो. तो मस्त ट्रॅव्हल करण्याचे, बट वचून हाडून आयलो. 11 o'clock हांवें एक डिसायड केलें, एक गुळी ती, एक गुळी काण गेली, एक बोतलीन फूल ग्लुकोज सुद्दां काणून पियोन हें मागणें स्टार्ट केलें. सत सांगता, तें 4 लायन्स स्टार्ट करून 11:30 जाताना ओंक रावली. Praise God. ओंक रावली, मात्र म्हाका न्हिदोंक जातात ना. बसूनच न्हिदलो. बसर बसल्यार न्हिदतात न्ही आमी, बसर येताना तशें. ओके, दॅट नायट वॉज ओवर. नेक्स्ट डे हांव हॉस्पिटलाक गेलो. हॉस्पिटलाक काले केलें, आतां प्रायवेटाक गेल्यार म्हाका कोत्ता तें गेला हें गेला म्हणून 15-20,000 येता आहले म्हणजे. रिपोर्ट दितात. बेश्टे काले म्हणटात. लास्ट एक्चुअली म्हज्या फ्रेंड्सांनी लास्ट टायम म्हाका सेव केल्या. म्हणजे एक 6 फ्रेंड्स डॉक्टर्स आसात. ऑल आर माय फ्रेंड सर्कल इज व्हेरी गुड. तशें मागीर काले गेले तेंत आमचे एक गव्हर्मेंट हॉस्पिटल PSC थंय गेलो. ते डॉक्टर ममता म्हणून, शी इज नॉट डॉक्टर, शी इज होली स्पिरीट रियली. तिणें सांगलें, ಅನಿಲ್, ನಿಮ್ದು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಜೀವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ನಿಮಗೆ म्हणाले. येते बारीक जीवन कळता नायले तितले वॉमिटिंग सकाळ मुशेर. मागीर म्हाका एडमीट केलें. हांव सांगलें, सिस्टर डॉक्टर शूड आय गो टू द हॉस्पिटल मदर? नो अनिल, डोंट वरी, आय विल सी म्हणाले. म्हाका एडमीट केलें. 5 days आय वॉज इन द ड्रिप्स. सॅटर्डे मिसर ड्रिप्सर आहलो. ड्रिप्सर येताना एक मेडिकल रिपोर्टांत माइल्ड लंग आनी लिवर इन्फेक्शन म्हूण तिका आयलें. ती म्हणाली एटलिस्ट नाव आय हॅव टू गेट एडमिटेड म्हळें. ती म्हणाली नाका, तूं एक काम कर, टॅबलेट दिता 4 दिसाक, तातूंत हांव 2 दीस मात काण गेला. मागीर स्कॅन करूंक दिल्लें न्ही. कालच्या स्कॅनिंग रिपोर्टान नॉर्मल आयला. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Thank you. Jesus. Glory to God. ताच्या उपरांत आतां तुमकां हांगासर शिकोवन मेळ्ळी. हे शिकोवन तुमकां आतां अर्ज जाले की हांगा कशी जाली तुमकां शिकोवन? नायस, इट वॉज बरें बरी. जालें, खुशी जाली. पूण आतां ती तुमच्या जिवनांत आनी फर्स्ट टायम इम्प्लिमेंट इन माय हाऊस फॉर म्हाका भुरग्यांक फर्स्ट. ओके, प्रेज गॉड. Ah. आणि
वाईफ म्हणटा जाता थंयच राव जाय जाल्यार रोडणी भुरगीं असतात प्रेज गॉड म्हाका तूं हॅप्पी जायचे म्हणून वय 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 करेक्ट आता तुमका सिस्टम कळलं सैतानान कशें तुमका 14th वय वय सापडायला म्हणून वय वय त्याने काय केला तुमका फॅक्ट हाडला आणि ते फॅक्ट तुमका सत दाखवूंक तो चलता वय वय ऍक्च्युली ते सत नाही सत काल्या म्हणून तुमका कळलंय जे जणू कुर्सार केल्ले कार्य ते सत जावन आसा पूण ते तुम्ही केदाळा सांगतात न्ही तुमचे भितर असले फॅक्ट आणि सैतानान काढले फोटो हे दोन्ही नाश जातात सत केदांच चेंज जायना सत आता असा पहिले असले आणि मुखार असले ते केदींच चेंज जायना पूण तुम्ही सत केदाळा कंटिन्युअस उलयता आता तुमका हांगा सत समजलं वैगी वय वय हा आता तुम्ही ते सत केदाळ सांगता तुमका कितलेय दाखोवनी सैतान कालय करून दाखोवनी बट सैतानाचेर तुम्ही ताणे केल्ल्या ताणे हाडल्या त्या फॅक्ट या फोटीचेर तुम्ही बिलीव करचे नाका सतान ताका दन बडया आणि ताच्या मागीर तुम्ही पळया कंप्लीट पयल्यांचो काल दाखयल्लो अनिल दट्टू दाखयल्लो ओके फक्त अनिल दट्टू हांगा येवन रावता खाली रावचे मात्र नाही ताका आता देवान ताका एक वर्ते मिशन दिला वय वय ताका एक आता तो कसो भायर आयलो तशेंच केवळ ताणे घराच न्ही उरल्यांकी प्रॉब्लेम आतां भायर हाडूंक आसा ते देणे तुमकां दिला ऑलरेडी सो आतां तुमकां तुमी आयल्यात तुमकां सत समजल्यात सत जाणां जाल्यात ते सत व्हरून तुम्ही घरा वचून कशें तो वडील सांगलें पळय जोझेफ तो उगत बसनातलो तो जैलांत असल्यार उगत बसनातलो रायाच्या अंतू खंयच्यान ताका नेगारपण आयल्यार तो उगत बसनातलो आणि तो काल करतालो ताका काल सोल्युशन दिवचें काम आसलें तशेंच तुम्ही आता सोल्युशन दितात न्ही त्यातूच सोल्युशनाच्या भितर तुमकां सगळें तुमचें प्रमोशन म्हळ्यार कितें ताणें सोरलां ते 7 वंटांनी फारीक करूंक आसा ताका सैतान आणि तुमकां 7 वंटांनी ते मेळटा घरा उगत बसनाकात कितें शिकप तुमकां शिकोवन मेळ्ळा न्ही घरा वचा परतून ते करेक्ट नोट्स करा टॉपिक वायज हर एक आसा न्ही देवाचें उतर शिकोवन वायज नोट्स करा ती शिकून शिका होली स्पिरिट इसारा स्टार्ट करा काम ताच्या उपरांत तुम्ही पळया तुमच्या घरांत तुमची खंयची ब्लेसिंग्स ताणें ब्लॉक केल्यान टोटली ऍक्टिवेट जातात प्रेज गॉड प्रेज द लॉर्ड ओके ओके थँक्यू थँक्यू जीसस कोण आसात आणि साक्ष देऊ कोण नेक्स्ट हा आमचं ओझी माम वजोल ब्रदर 2 मायका जाय पडटात तेय जाय पडटा दोगांय जायना उलोवंक चिंत आनी एकली टिचर एकलो मास्टर जीसस तसे म्हणटाना आमी तांकां इन्कार करूंक ना न्ही जायना जायना ना 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 उडास उरला उडास उरला उडास उरला हा वंटून पळय हा तो ऍक्टर आणि तो मास्टर प्रेज गॉड आता आमचे यंग जोडे तुमचे मुखार Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Praise the Lord. Praise the Lord. म्हजें नांव म्हणटा ना हांव पुत्तूरचो पयले गुडयालचो नाटकांत आनी तंत्रांत पुरो आसलो पळयता कळना नाटक इश्ट म्हणून प्रेज पयले गॉड गटा घेतालो कामा खातीर हें सादारण 2014 इस्वेंत Mike wait. म्हाका एक म्हज्या पांयांत एक दूख सुरू जाली म्हाका पयलीं मस्त दूख पेंकडान ती पळयताली जाल्यार हांव ताका काले म्हणी पुसून ओगेच रावतालो पूण त्या दीस म्हाका कालें गुत्तना म्हज्या पांयांत एक दूख सुरू जाली हांवें म्हज्या व्हंकले कडेन सांगलें म्हाका व्हंकले कडेन सांगलें म्हजो पांय कितें दुखता म्हणून देखून ते म्हणूंक लागले आमी डॉक्टराचेर वचून चॅकअप करया आमी डॉक्टराचेर गेले डॉक्टर म्हणूंक लागलो तूं रागात मूत परीक्षा करनी म्हणूंक लागलो आमी मूत परीक्षा करून गेल्या ते जाणां ते म्हणूंक लागले टेस्ट करतना तुज्या मुतांत रागात येता देखून तुवें इमिडिएट वचून डॉक्टरा मेळाचें म्हणून हांव डॉक्टरा मेळूंक गेलो आमी वचून बसल्या पूण तो डॉक्टर म्हाका मेळूना दुसरो एकलो डॉक्टर मेळ्ळो तो असो स्टुडंट तो म्हणलो तुमी हांगा काल्या बसल्यात कालें जालां म्हणून मागीर ताणें ताच्या रुमाक आपयलें म्हाका ताणें हें मुतांत रागात येता म्हणटा इमिडिएट वचून तुवें अल्ट्रासावंड कर म्हणूंक लागलो हांवें अल्ट्रासावंड करून गेलो तें करून जावन फाटी येताना डॉक्टर म्हणालो रिपोर्ट म्हणून ताका म्हज्या पयलीं ताका ताणें रिपोर्ट सांगला तो म्हणालो तुवें इमिडिएट मँगलोर वचाचें म्हणालो जायत म्हळ्यार हांव सीदा मँगलोर गेलो वस्तूर आनी बरो काडूनच गेलो कांय म्हणी रावंक पडल्यार कोण ना तयार पयलीं ती गेल्या पयलींच केला आनी करूं ना हांवें मात केली Nee. कित्याक म्हाका तें मूत रावचें न्ही
जाल्यार मागीर म्हाका एक्टींग करूंक आनी परत जायना बारीक कश्ट जावन स्कूटर सोडूंक जायना Praise God. जालें देखून हांव गेलो डॉक्टर म्हणालो तो इमिडिएट एडमीट जायचें म्हणालो ताणें म्हाका व्हरून आस्पत्रेक आनी पुरा वचूंक अरेंजमेंट केलें आनी सांजेर जाताना म्हाका ताणें ऑपरेशन कर न्ही जालें कर जावन म्हाका सांगलें तो सोमा आसा कांय भिये नाका आनी पुरा म्हणून न्ही हाका ऑपरेशन बायोप्सी केली बायोप्सी करून वो भितरच आसा म्हजे कडेन भायर येवन म्हणालो मॅडम तूं भिये नाका इल्लेशें म्हाका कॅन्सर टायपर दिसता म्हाका बट आमी बायोप्सीक धाडया तातूंत कितें रिपोर्ट येता पळोवया म्हूण सांगून वो भितरच आसा पोस्ट ऑपरेटिवांतच आसा तितलें सांगून म्हाका तो धैर्य दिवन तो गेलो दुसऱ्या दिसा आमी बायोप्सीक धाडलें धाडन 3 कडेन आमी धाडिल्ले 2 कडेन कोडयाळस मागीर एक आमकां हें जाय म्हणून बॉम्बे धाडिल्लें आमी पूण तिनूय कडचो रिपोर्ट हाका 4th स्टेजीक पावला म्हूण सांगून रिपोर्ट आयिल्लो हाका सांगून आमी सुरूक तशें ताचे पयलें दुसऱ्या दिसा हाका पोस्ट ऑपरेटिव्ह वतावन वॉर्डा काडलें आमी शेनवारा एडमीट जाल्ले आयतारा दीस वॉर्डा काडलें आनी त्या दिसा आमी दाक्तराक राखलें 10 वरां जालीं 11 वरां जालीं दाक्तर येवंकूच ना दाक्तर दाक्तर येवना तितले जाताना दाक्तर म्हणालो लेट जालो तुमी कांय भिये नाकात हांव जप्पो इगर्जेक मिसाक गेल्लो थंय तुमच्या खातीर बरें कर मागलां तशें प्रसक्कड आमकां समाधान करता क्रिस्तांचो दाक्तर तशें सांगलें ते दनसर हाका खावंक पिवंक आनी कांय दिवंक नातलें दनपार जाताना मागीर ताण लागल्यार इल्लेशें पिवंक जालें दिया ताका म्हूण सांगलें दनपार 1 वर 2 वरां जाताना हाका इतलेशी च्या दिली ताचे उपरांत हाचें पोट व्हडलें जावन आयलें हो पोट आतां दिल्लें व्हडल्या आता व्हडलें आता आणखी व्हडले जावन आयले जावन आयलें हा. आनी नर्स येवन पोटाचे मेजरमेंट काडूंक सुरू हा. केलें म्हळ्यार व्हड जावन येताचें कितें म्हणून इल्लो वेळ जाताना हाका ओंक सुरू जाली नर्सांच्या आंगार मागीर दाक्तर आयलो दाक्तराच्या आंगार नर्सांच्या आंगार पुरो ओंकोंक सुरू जालें तितलें जावन जाताना हाका मागीर ICU करून गेलें ते जाल्यार रागाची गेला भायर आनी हांव उठून पळयता काले ओंकलां हा. दाक्तर म्हणटा जा तूं ओंकून तूं राव म्हणालो पळयतना रागात येतालें मागीर म्हाका इमिडिएट ताणें हाका ICU केलें ICU व्हरून गेलें ICU व्हरून घालून जाल्या उपरांत म्हाका थंय हांव तेणे पळयतना पुरा भांगाराचें वस्तू दिसता स्क्रीन तें कटलें पुरा भांगार पुरा भांगाराचं केला पुरा भांगाराचें गांड गेल्या स्क्रीन पुरा भांगाराचें आनी भायर एका आनी उरलेलो एक आवाज हाचे सांगता 4 बायल मनशां ह्या कोल्यो बोबांच्यो आयज हे भितर इतलो कश्ट जाता हे भितर तियेना म्हणून मागीर इल्लेशें पळयतना तो आवाज ना दुसऱ्या दिसा सकाळीं जाताना डॉक्टर आयलो म्हजें मेजरमेंट काडून पोटाचें तुज्या पोटांत घालेंक जाला पळया म्हणून हांव मागीर सांगलें म्हजें पोट तुमी आपडचें नाका हांव कटल्यार उठून रावलो तितलें म्हणून डॉक्टर म्हणटा न्ही म्हळ्यार म्हाका हांगा मुताक ट्यूब गेला आतां पुरा घाला पुरा डॉक्टर म्हणालो सगळ्यांनी पाईप कनेक्शन केल्यात पुरा कनेक्शन पुरा कनेक्शन गेला आनी वयर काल पुरो काडला पुरो जावन तो म्हणालो आतां तूं धांव नाका तूं न्हीद ये म्हणालो मागीर इमिडिएट म्हाका पाटीन म्हाका हाडून रुमाक गेलो 2 दिसा उपरांत रुमाक गेलो रुमाक धाडलो बाय ते भांगार खंय गेले कोणाक भांगार गेला भांगार ना ते आता गोतू ना तो आवाज येना मागीर विचारलें तूं राती थंय येवन काय म्हण उलयता रे ना तुका कोणें जालें पळलो तुजो आवाज मागीर डॉक्टर कडेन सांगलें ते ICUन गेल्यार थंय एक पिडा सुरू जाता म्हूण सांग म्हणून तुम्ही सांगले की ना डॉक्टरान डॉक्टरान आनी डॉक्टराकडे सांगले डॉक्टरान ताका report सांगलें ICUन जाल्यार ती एक पिडा आसा थंय म्हणून ते मागीर आमकां कळलें जालें मागीर अशें जाले उपरांत हाका एक्चुअली जाल्लें ब्लॅडरा भितर ट्युमर जाल्लें ब्लॅडरा भितर तें ट्युमर तें काडीचें जाल्यार ब्लॅडरा भायर जाल्यार स्क्रेप करून काडूंक जाता भितर स्क्रेप करीचें जाल्यार बारीक कश्ट आसा तें कंप्युटरांत हें करून पुरा भितर स्क्रेप करीचें जाल्यार बारीक कश्ट आसा देखून ते 1 हप्तो आमकां वयले मागीर आमी डिस्चार्ज जावन आयल्या परतून नेक्स्ट टायम टेस्टाक येताना परतून तें एक चूर एक सस्व इतलें तें ग्रोथ आसा सपोज तें ग्रोथ जालें जाल्यार परतून स्क्रेप करीचें पडटा देखून मुस्तुबडी तुमकां स्क्रेप करूंक पडोवंक जायना म्हणलो तशें ओट्टूक 3 फावटी कोडयाळ 1 फावटी उर्वा 1 फावटी पुत्तूर अशें 5 फावटी हॉस्पिटलाक एडमीट जालो लास्टाक डॉक्टरान सांगलें आनी स्क्रेप करूंक जायना स्क्रेप केलें जाल्यार तें ब्लॅडर ओपन जाता देखून तुमी
ते काण ब्लॅडर काण बॅग दवरीचे हांगा पडटले हा. म्हणून म्हणलें हम्म. ताचे पयले म्हाका म्हज्या भयणीन ते मस्कत आसले ते दाळ ताणें सांगलें बाय भिये नाका तूं हे म्हळ्यार हे 2-3 महिने जाल्यात ते दाळ म्हणाले ती ब्रदर जॉन्सन म्हणून एकलो आसा ताची गोवा रिट्रीट जाता तुम्ही त्या रिट्रीटेक वसा म्हणून आता सांगलें तुम्ही फर्स्ट टाइम रिट्रीट गेल्यात first आता time. एदोळ मुसो वसोनात ना. वसंक हा वसना ते गेल्यात ते फर्स्ट हा. टाइम आमी गोवा रिट्रीटेक गेल्यो हा. गोवा रिट्रीटेक गेल्ल्या वेळार सैमन आनी ते दाळ हा, आमकां वळख मेळ्ळिल्लो, जाली. वळख जाल्ली ते दाळ आम्ही सगळ्यांची ओळख करची हा, म्हाका ओळ- एक सवय ते सांगिजे म्हणना ओळख करून काली होय. इल्ले रावून दोळे मारता चार पाठी याच्या भितर सगळ्यांची हा. ओळख करली हा. फाटयेच्या भितर ताचे सगळे खानदानाची हिस्ट्री काढून येता हा. उपरांत ताचे मागीर आसा आनी आसा देखून वगत रावला पळय हा एक हप्तो थंय रावून आमकां रिट्रीट करून आमी फाटी येयल्यो पूण आमकां तातूंत कांय आमकां म्हळ्यार रिट्रीट म्हळ्यार कालें कितें वड गोडान कांय ते गुर्त दाळ ना. आमकां गुर्तून येतलें कांय होय. समजून येतलें 2014-15 हा, 14-15 त्या टायमार ऑक्टोबरांत हा. म्हजें भयण आयिल्लें ऑक्टोबरांत ताचे उपरांत आमी गेल्यो ती ताची ब्रदराची फोटो पळोवन म्हजे सून सेंट ॲग्नीस कॉलेजींत ताणें ग्रॅज्युएशन केल्लें ते म्हणाले 3 वर्सां ह्या ब्रदराची रिट्रीट हांवें आयकली आमच्या कॉलेजीक येवन ताणें रिट्रीट दिल्या बरो ब्रदर तुमी ह्या ब्रदरा कडच्यान वसा म्हणून ताणें आमकां सांगलें Praise तशें God. भयणीनी सांगलें म्हज्या सुनेनी सांगले वरवीं आमी दोगांय जाण भायर सरून गेले आमी तशें थंय गेले उपरांत एक हप्तो रावले आमकां कांय तितलें बरें पडलें म्हणून आमकां मतीक आमच्या हा वसोना वचोना ना, वचोना. बाला आमी भायर ताण घेवना. बाला भायर आम्ही गेल्या आमी retreat गेल्या केल्या, हा. आयल्या. तांणी धाडिल्ले का आमी गेले हा, हा. आमकां दोगांयकी खाले म्हणून देवाचे कळलं. उतार खाले हम्म. उतार आम्ही थोडांतल्यान खंयच्या खंयच्या भाशेन आसले तेरा इंग्लिशान ते. हा, इंग्लिश. इंग्लिशान कोंकणी आसले. ट्रान्सलेटर आणि आसले कोंकणी गोवन translate भाशेन करता. ट्रान्सलेटर वय, वय, आसले वय. कोंकणी ते translate तर आमचे करताले. जस्टमेंट ते असले हा ओके ओके असले ओके पुरा हा आमकां बरी उपरांत ओळख जाली. ताच्या उपरांत थोडे महिने उपरांत सेकंड टाइम आमी गेल्या व्हाईट बुक काढलो गे ते दळ नासले हा, आमचे हा, कडेन ते दळ पातळ नासले. बूक एक पातळ. दिल्ले हा पातळ दिले पातळ बूक मागीर आसत कॅसेट. पळय तो एक कोंकणीचो एक बूक मेळ्ळो हा मागीर इंग्लिशाचे मेळ्ळे हा. ते काण घेवन आमी येवन हें केलें हा. शिडी दिल्या घरा येऊन CD काले दिली. हे रिसाईट करताले की सीडी घालून ऐकताले आधी आमी ते बरें आमचे मती काही येना. हा, ओके, काही येना. म्हळ्यार हा. थंय गेले काले म्हळ्यार- दोन पटी घालून ऐकली मागीर आमकां फुरसत मागीर आमकां वय आमच्यात काम चड आलं हा ओके उपरांत परतून ताच्या गेल्यात उपरांत परतून सेकंड टाइम गेल्या हा सेकंड टाइम गेल्ल्या वेळार हा देवाच्या उतराचे ती कशी आमकां समजून येयली समजून येयली हा आनी कितें कालें कितें म्हूण सांगून त्या वेळार आमकां तिके समजून येयली होय. ताच्या उपरांत आमी तिके वर्कआउट करूंक सुरू केलें हा त्या देवाचे उतार तुम्ही सांगूंक सांगूंक ऐकूंक आनी ते सुरू केले सगळें सुरू केलें हा. बय ताचे उपरांत आमी ताचे उपरांत डॉक्टरा कडच्यान वचूंक आसलें आमकां डॉक्टरान सांगलें 3 म्हयन्याक एक पटी तुमी 2 वर्सां तुमी हर एक 3 म्हयन्याक एक पटी येजे युरीन टेस्ट करीजे सिस्टोस्कोपी अल्ट्रासाउंड करीजे त्या दोनांचो रिपोर्ट काण घेवन हांव सिस्टोस्कोपी करता तसो रिपोर्ट कितें येता ताचेर तुमी पळयता 2 वर्सां म्हणसर कांय रिपोर्ट तातूंत येना जाल्यार तुमकां 2 वर्सां 3 म्हयन्याक एक पटी ताचे उपरांत 2 वर्सां 6 म्हयन्याक एक पटी करी येजे पण तुम्ही ते गेल्यात तुमकां कळलें की जेजून ऑलरेडी तुमचो रिपोर्ट पुरा नॉर्मल ताचे केला पयलें ताणे पुरा ताचे पयलें एक पटी हा हा पुत्तुरांत सो किमो दिले एका ते कोडयाळ येवन कशें जातात म्हणून पुत्तूरच्या डॉक्टराक असं सांगून ह्या डॉक्टरान ताका सो किमो काण गेल्यात ते डिसेंबरांत ताचे उपरांत हाची काडल्या उपरांत फुडले नाटकाचे स्टेजीर हा किंवा कांय परतून नाटक स्टार्ट जाल्यात स्टार्ट जाले हा पळय त्याला कोणाक गुर्तू ना मी कोणाक सांगून ना म्हाका हुशार ना म्हणून कोणाक गुर्तू ना आमी मात्र कोणाक कोणाकी गुर्तू ना. सांगून मागीर- मागीर आमकां ते न्हिदोंक सोडनात मागीर येवन पळय ते नाका जाल्ले नेगेटिव्ह बी काही घालून वय हा. मागीर ते येवन सांगतात त्या डॉक्टराशीन कायला गेल्यात त्या हॉस्पिटलाक कायला गेल्यात त्या डॉक्टराशीन गेल्यार तुमकां बरें जातलें हा. देखून आमी कोणाक सांगून ना मागीर खबर कळटना मात म्हणलें कित्याक सांगूना तुमी म्हणून एक 4 वर्सां उपरांत आमी सांगिल्लें ते तुमसर म्हज्या भयणीक भावांक ताच्या भयणीक भावांक सोडून तिसऱ्या कोणाकी सांगून येतले आमी वय ताचे उपरांत सांगतना इतल्या वर्सां तर अशें तुमकां हुशार नातलें ताका तुमी कितें सांगूंक ना म्हाका म्हणून सांगलें सपोज आमी सांगल्यार तुमी तशें करूं नजो अशें करूं नजो तें पुरा वय मायंड सांगतात परतून आणि वरून आणि एक आणि डॉक्टर लोक सोडत घालतात हा. देखून आमी सांगून येतले हा. ताचे उपरांत आमी हे
मुखारसले हा. मुखारसून जाल्या उपरांत 2 वर्सां आमी ती 3 म्हयन्याक एपटी चेक केले, कांय हे जावना, मागण्याक येतले आमी आनी येतालात. येतले आनी एक काले म्हळ्यार अल्ट्रास तुम्ही मागीर मैसूराक चलोवंक स्टार्ट केलें न्ही म्हयने एपटी केदाला चलताले मैसूर आलो हा. बँगलोर आलो वय थंय आळे आमी रितीरेक बँगलोर येतले हा. मागीर पप्पा हा. एव्हरी मंथ लास्ट संडे एसेन्शन चर्च बँगलोरांत हा. एक दीस रिट्रीट दितालो. हा. ते एव्हरी रिट्रीटेक आमी हजर जाताले. हजर जाताल्यात वय, केदाळाय every retreat. चलताल्यात वय वय एव्हरी आणि मंथ. हा ताच्या उपरांत ताचे उपरांत ब्रदर सगळे ताचे उपरांत ब्रदर ऑलविनान कन्नडा स्टार्ट Start केले. केली. झूमांत ते आमी केदाळे सदांय तुम्ही आयकोन attend जाताल्यात. त्याच्या प्रकारे हा. काम करताले हांव. आनी मागीर हा. म्हळ्यार म्हणजे तूं बँगलोर मैसूरा गेले हा. तशें आमकां ब्रदर जॉन ऑलिव्ह ऑलिव्ह. ब्रदरची रेटीड आयकूंक ते रिट्रीट आयकूंक आमी थंय येताले हांव Okay. तेजी तिकेट जेन्ना रितीर जातली ताका मेळटालो हा. ताच्या मागीर हे प्रॉब्लेम पुरा गेले सगळें हा. गेला 3 तुम्ही केदाळ महिने रितीर 3 महिने 3 म्हयन्याक एपटी 2 वर्सां आमी हें केलें चेकअप करेलें. तें चेकअप करयतना आमी सिस्टोस्कोपी करच्या पयलें ब्रदर थॉमस म्हणून एकलो आसलो ताचे कडच्यान वचून आमी मागण्यांनी पुरा करून आयकतले आमी सगळे मागणे करून त्या मागण्यांत हें करून मागीर तो सिस्टर हाका येतालो तो Operation theatre. सिस्टोस्कोपी करूंक येतालो. मागीर तें ऑपरेशन मस्त थिएटर घेताना ताजेर वय. सांगून येचें. एग्रीमेंट प्रेयर करतालो करताले वय. आमी. Okay. तशें तें प्रेयर आमकां मस्त बरेंपण हें जालें ताजें. तुमकां तुम्ही म्हणटाल्यात गी देवाच्या उतरां म्हणटाल्यात गी म्हणटाले आमी. हा, म्हणून वय, वय, आसल्यात. म्हणून आसले. म्हळ्यार म्हाका येयलो दुबाव सर हा भयंकर दुबाव मनीस हा हें पुरा देवाच्या उतरां आनी हें पुरा बरेंपण जाता जाता गी हा पळया पळया ऐका हळे आतां काल भितर बरलें पयलें पोंगते आसा पळया पळया हा ऐका ऐका हा मागीर पयलीं हांव तिगे ल्हान आसतना हांव ल्हान आसतना त्या मार्का तिगे व्हडले बोर्ड घालतले कोण कश्ट आता कोण ओजें होऊन आसा ते म्हजे कडच्यान येया हांव तुमकां समाधान दिता आमी चिंतचे हें का जालें हो जेवण दिवून कालें दिवचें म्हजे कडच्यान आयल्यार का जालें मेळटा की म्हळ्यार म्हाका तितले एक समजणीच नासली आनी फातचेनी पयली ना म्हाका दुबाव चड म्हळ्यार भयंकर चड आसलो तेका हांव खंयचे हें बरं फातचे उरना तोमास तोमास थंडी जावली आनी तोमास दुबावी जाल्ल्यान आजचाचो उडा सगळे काडटात आनी जेजूनी सांगला तोमासा तुझे बोट घाल पूण बागीते पळयनातले म्हणून सांगला पळय ताका एक बरें सांगला हा, वय. सांगला. हा. मागीर आमकां मेरीबाई केदाळी कोडयाळ मेळटाली आमी मेरीबाई केदाळी बेंदुरी गेजेन मेळचे आसले आमी कोडयाळ गेल्ल्या वेळार मेरी ती बाई मेळटाली. मेळटाली. हा. मागणी आमकां ती मागणी, शिकयताली. वय. आमी मागणी करताले हांव तिच्या संगत मेळून Praise आमकां God. मागण्यांत आनीकी चड देवाच्या उतरां तुम्ही उसारतल्यात देवाच्या उतरां वय. बोवाड उसारतल्यात अशें 2 वर्सां 3 म्हयन्याक एपटी आमी चेकअप करून तातूंत कांय येवना खंयचेय ना खंयचेय ना. वय. त्याच्या उपरांत डॉक्टर म्हणालो आनी 2 वर्सां जालीं तुमी 6 मंथ्साक एपटी आयल्यार पुरो आतां तुमचें तें कांय येना. हे मागीर मागीर पळयता डॉक्टर्स विचारता तुम्ही खंयच्या सांता कडेन मागोवंक येतात हा. हांग गायस दिसना खंयचेय दिसाना खंयचेय कांय दिसना हा. कांय ना. Praise God. ते ऑपरेशन केलो घाई दिसानातलो हा. आनी डॉक्टर म्हणालो आमी दुसऱ्या डॉक्टराक हांवें सर्जरी केल्या म्हणून सांगली जाल्यार वय. हांवें खंय म्हणून गाई दाखयची पूण तुम्ही घाल्या म्हळ्यार आता दुबाव तुम्ही आता नाही पयलीं ताणे विचारलं खंयच्या सांताडे म्हणून तुम्ही घाल्या आमी म्हळ्यार सांगला ना ना आमी सांता कडेन वचना आमी जेजू कडेन मात आमचो संत जेजू जाल्ल्या वरी आमी जेजू कडेन पूण मागले त्या जाळा ताणें सांगलें तुमकां बरी फातयेनी आसा म्हणून हा. त्या तुमकां देवाचे उतार तुम्ही सांगून आसल्यात वय, वय, वय. आता तुमकां जेजून केल्लें कार्य कळलें कळ्ळें आता तुमचे वजें जेजून येल्लें कळलें त्या जाळा ओ काल व्हरता म्हणटाल्यात आता वजें व्हडलें वजें काडलां धाकटें न्ही कोणाक व्हरूंक जायनातलें ताकाय व्हरूंक जायनातलें वजें ताणें वय काडलें ताच्यामध्ये कितें जालें मागणें म्हणनातलो मागणी जातलें मागणें म्हणनातलो एक दीस मेरेन विचारलें तुका सरकार वचोंक जाय की एमकोणाक वचोंक जाय तुजी प्राय कितली म्हणजे प्राय 70 लागीं पावली एमकोणाक वचचें की सरकार वचचें त्या डाळा ताका मंडोवन जालो ताच्या उपरांत मागणें म्हणूंक सुरू केलें वय की न्ही सांग तें सांगून हांवें तें सांगे चुकता ओडना काय जायना मागीर खंयच्याय बरं दुसऱ्या सवयानी आल्ल्यो की ते डॉक्टर गेल्ल्या तक्षण डॉक्टरान रिपोर्ट एक विचारलो तू सोरोप येतलो की म्हणून हांवें सांगलें वय म्हणून सांगलें आतां पिता की म्हणालो ना आतां हांवें सोरो सोडून 2 वर्सां जालीं म्हळ्यार हांवें
त्या धाडा म्हाका सोरोप येना जाल्यार न्हिदी पडनातली आणि ते विस्की आणि परत ते म्हाका लागनातले आणि तितले न्ही बतली वयर बतल कोणी सांगल्या पाती जेनात आणि थोड्या जाणां गुत्ता थोड्या जाणां गुत्तना आणि सांगतात म्हाका सिगरेट वटची सवय आसली बिडी वटची सवय आसली ताच्या सांगता चाय पिवची कित्याक म्हळ्यार पुरमळ येता म्हणून सांग पूण बळयता म्हण च्या पियेतलो बळे मागीर लास्टाक म्हाका सोरो पिवची म्हाका एक कंटाळो आयलो आनी काय लागलो सोरो पिवचो म्हळ्यार हांवें सोरो बंद करून सोडलो पूण म्हाका तितले कश्ट ना एकाच दिसान सोरो सोडलो हांवें मागीर म्हाका सिगरेट सोडीची जाल्यार आपल्या सोडीचे म्हणटालो पोट्टाय गेला पूण म्हाका जावना ताचे उपरांत एक दीस म्हजी पर्स चोरली त्या पर्सान दिल्ले 10,000 नुसार आहले तेन्ना म्हाका हांवें चिंतलें आतां म्हजे पर्स चोरून पयशे येनात आनी हांवें सिगरेट कशी व्हरची पिडी कशी व्हरची च्या कशी पिवची आनी फाल्यांतान पिडी नाका सिगरेटी नाका जालें तशें हांवें सिगरेटी फुल स्टॉप पडले पळय त्या 10,000 वरी हांवें सिगरेटी सोडली पूण मात इतले कश्ट जाले की म्हाका एकलो मार्गार बिडी सिगरेट व्हरून येताना तो कितले पयस आसूं दी इतलो पोरमळ येवन ताचे कडचे एक दम मारी आमचा एक दम मारी आमचा पूण जाल्यार येतात हांवें एक जैत व्हरून जैताला नांदू 1983 सोरो सोडला 83 उपरांत आज म्हण सर काही येना न्ही मागीर ताका आनी एक हांव म्हाका सांगतालो तो अभिषेक असो अभिषेकान जाल्लो ताच्या मागीर ताका खंयचेय ना जे पळयतात मागीर अभिषेकान बरलो तो ताच्या मागीर ताका खंयचेय ना उपरांत थंय पुरो नॉर्मल जाल्या उपरांत सेवा स्टार्ट केली न्ही ओके आतां ताच्या उपरांत सेवा कशी आसली तुमची म्हळ्यार मागीर काय ना म्हाका कळ्ळें पयलें देवाचे उतार कळीत जाल्या उपरांत तुका जर तर बरेपण लाभलां जाल्यार तुवें ते हेरांक वांटून दिवंक आसा म्हणून सांगलें देखून हांवें कुडले हांगाचे ते वायट बूक मागीर मेरी बागेल्यान तांणी दिल्ले बूक ते पुरा काडून हांव पुरा वांटूंक येतालो आनी JCILM विशीं सांगून आहलो रेतीर आसा आनी हातूंत पुरा येता तुमी आयकाया पुरो सांगून बॅग घालून येतालो वय परचे हांगा पुरा रेतीर सुद्दां ताच्या पयलें पुरा दिवन येतालो सांगून येतालो पुरा सांगून येतालो म्हाका थंय गेल्यार बरें जालें आनी एक हांवें ट्रेनर गेल्यार ट्रेनाचे की कोण पॅसेंजर आसा पळय ताकाय सोडिनातलो ताका वचून ताचे सांगून ताचे बरेपण सांगून ताका एक बूक दिवन ताका एक उतरां सांगून थंय तावन फोन नंबर हाडून आनी कोण तुज्या घरा लागीं आसात तुजी सैरी आसा तांकां हांकां पुरो नंबर हाडटा नंबर हाडून तांकांय देवाचे उतार दिता आरे एक आतां म्हणजे कशें म्हळ्यार बसार येतानाय आसा रेलार येतानाय आसा चलून येताना कोणी सांतेन आनी पुरो मेळटात मरणाच्या घराय आसा मरणाच्या मिसा गेल्ल्या कडेन आसा तो मरणाच्या मिसा जाल्यार ताका कांय ना ताका कळले आसते इल्लेशे ताका इल्ले कुट्टून उलयता इल्लेशे सांगता आले अशें अशें बूक आसा मागण्याचो बूक आसा आमची रेतीर चलता या रेतीरेक या म्हणून उपरांत घरा बोर जाल्यार उठोन गेलो तूं मागीर हांवें मस्त फातऱ्या बांकी वचून एक बूक दिवन आयला हांव इगर्जा आतां हांगा एक आसा हांव सांगता ताचे काले म्हळ्यार आनी कोडयाळ वो ब्रदर आनी कोडयाळ येता ताच्या पुताच्या घरा येता पुताच्या घरा येताना ते एक 2, 3, 4 दीस रावताना एक दीस बेंदूर मिसार गेल्यार एक दीस बंद येल कित्याक कोत्ता की आयडियाची मिसा कोण सकाळी येतात आयिल्लीन तेवची न्ही देखून आयिल्ल्या कितले बूक दिवचे वो बल्सांनी तेणे तेका बॅग घाल्ले आसता बॅग घालून चलता बॅगान बूक दवरून चलता ते आल्ल्यां गेल्ल्यां तांची पुरो वळख करता वळख करून मिस लक्षान भायर धांवन येता आनी वळख करून बूक दिता अले आसता तुका कळ्ळें समज एकले समस्येनातली ना ती गरजेंत पुरा समस्या चालली आका बारी बरें मेळ जालें बाजिल्लें मेळ्ळ्यावर जालें आनी कालें करता थंयसर उलयता तशें अशें आळे आमची ओली वॉरियर आसा ओले प्रॉब्लेम आसली सॉल्व जाल्यांत म्हजे प्रॉब्लेम समज जाला म्हणून बूक दिता वैगी म्हणटा आनी एक तांचे वॉरियरांचे पुरा मोबायल नंबरां दिता आनी नातल्यार मोबायल नंबर तांचे पयलें दिता कित्याक कोत्ता की हांगा तो नंबर दिला कॉन्टेक्ट करना तांकां कॉन्टेक्ट करून घरा वचून न्हिदूलय उठयता परतून थंय पुरा काम तुवें आतां सांगलें बरें जालें परत हांव एक मागणें दिवचे खातीर पारंगपेटे गेल्लो आनी हांव थंय नागोरी बसार रावल्लो हांवें चिंतलें आतां थंय गेल्यार आतां म्हाका कशें येचें म्हूण म्हाका गुर्तना पूण म्हाका बस मेळ्ळ्यार बरें जालें म्हणून हांव वचून पारंगपेटे देंवतना म्हाका जाय जाल्लें बस मुखारच रावलो प्रेज गॉड पळया कशें काम पळय देवाच्या राजान थंय कंडक्टरांनी बसून हाडलें मागीर तेंचेर सांगलें तांणी म्हाका थंय देंवयलें आनी थंय देंवन जाल्यार एका अंगडी गेलो हॉटेलाक च्या पिवंक
आनी विचारलें हांगा कोणी क्रिस्तांव जे आसात हिमसन ते फाटल्यान घाल म्हणून हांव तूं क्रिस्तांव म्हणलो. तो क्रिस्तांव. तर बरें जालें म्हळें. हांवें सांगलें अशी अशी JCILM रेतीर चलता देखून तुमी ह्या रेतीर येया म्हणें. जायत म्हणालो. ताका एक बूक दिलें ताचे नंबर काडयले आनी दुसरे कोणी आज म्हणाला कुशीन तेकला ताका न्हिदिल्ल्याक उठयलें ताणें. न्हिदिल्ल्या पयलें हा. न्हिदोंक सोडिना तो आल्ल्यार त्या एरियान गेलो जाल्यार न्हिदच्या की उठयता. मागीर तांगेर घरा गेलो. तांणी म्हाका मस्त परिचय केली. वो रोमा सोगी या फ्रांसा सोगी, इटली सोगी, वय, जर्मनी सोगी, वय, वय. या इंडिया सोदतगी. पुरो पळयलें. दोगून म्हणटा तो रोमा सोगी म्हणून. मागीर लास्ट रोमा तांकां कळल्या तक्षण ताणें मस्त जाणांची म्हाका एक 100 जाणांची नंबरां दिली. 100 जाणांची नंबरां आनी दिली. मागीर ते एक लायलो रिक्षा सोद्दनी. ताणें म्हाका बस स्टँडाक ताणें सोडलें. तिनतान म्हाका पुत्तूर वचून की म्हाका बसी मेळ्ळें. मागीर पुरो मैसूर गेल्लो म्हज्या नातरांक पळय हांव सादारण 2 म्हयने ताणें राखतालो वचून पर गेलो. मागीर ताणें ते येताना इगर्जी गेलो. इगर्जी येताना एक व्हंकल न्हवरो कुंटून येता पळयतना गेलें घंटी चक्कय. तिका न्हवऱ्या मेळ्ळो खालें पांय म्हण विचारलें. तिका म्हणलो पांयाची गांठी दूख म्हूण. तर आमची रेतीर आसा हांगा मैसूर कन्नडान चलता. तांकां बूक दिलो. आतां लिंक वचून तांकां लिंका वचून तात. मागीर कोडयाळांत खंय मिसा येता पळय त्यांच्या पाद्रा पट्ट वचून ब्रेकफास्ट केल्याशें येना. काय लागता बूक दिवंक. बूक दिलो की आमची अलेली रेतीर चलता अलेल्यांक दडा म्हणून तांकां वचून दिवन येता. उपरांत ते मिसाक आयल्यांक हर एकल्यांक एक इगर्जेन एकल्यांक धरता तांकां धरन आनी एकल्याड जाल्ली गजाल सांगता. थंय गेल्लो तो एकलो भाऊ आयलो. भाऊ सकाळी पडेन तो चलता ताच्या कामा चलताना इल्लें ताचे बोटलींत घालून ताल्लो ते गल्ले त्या पोरसार आयलो. येताना ताका थंय पाद्रापान थंय कुमगार म्हळ्यार पिवन कंडापट्टे आचेर लोडार आहलो. लोडार येताना वो ताका मिस जाता म्हणचे कोण आसा. खंयच्या घरचे ड्रेस सरता येयला तो खंयच्या रितीर काल्याक आयला म्हूण गोतू ना. वट्रासी इगर्जीन आयला म्हूण ताका इगर्जेक आयला म्हूण गोतू ना. आनी ताका लास्टाक हो मिस जाता म्हणचे रावला. तो मिस जाता भायर येताना धरन काला गेलो आता नंबर विचारले. नंबर खंयचे दिला. नंबर करेक्ट दिला. नाव मात दुसरें दिला. नाव दुसरें दिला. नंबर करेक्ट दिला. आता नंबरा कॉन्टॅक्ट मेळ्ळें गी. कॉन्टॅक्ट मेळ्ळें. नाही काडिनातली न्ही. मागीर परतून सोदून गेले. आता तो मागीर ताचे नंबर मेळ्ळे. मागीर हांवें ताका आपूण हाडून न्ही नंबर काडिनातलो काल्या म्हणून परतून नागुरी वचोन इसारन घरा वचोन ते मागीर ताका सोदून हाडन परतून खंय बसयला उबो नीट केला आनी त्या सिस्टरगेर नीट गेला. थंय वचोन ताका तो सादारण आल्लो कितलो म्हळ्यार तो आमी दिवच्या की चड वा की तो दित येता. आतां कशें म्हणी दिलें दिवन देवाचे उतार दिवन आव्हानी बरो जालो. म्हाका कळ्ळें आतां देवाच्या राजाचें. इंग्लीश काय उलयता म्हाका इंग्लीश येतना म्हाका तलत दिसल्या. ताच्या उपरांत जालें ताका दिवन देवाचे उतार बूक व्हरून गेलो आनी वाचूंक आनी पुरो लागलो. ताच्या उपरांत परतून पत्तोच ना कॉलाय काडिना मोबायली ना ताचे. उपरांत सोदून गेल्यात न्ही ती सोदून गेल्या. मागीर ताची वकाल केदाळे म्हाका फोन करताली. थंय वचोन सगळ्या नागुरेंत ओलो मनीस खंय म्हूण गल्ले रिगला हो सोडता. हांवें सांगलें ब्रदर आतां तो मेळात गी खंयचे गल्ले नागुरी म्हळ्यार सिटीन सोदूंक गेला जाता गी. ना हांव सोदता ताणें सांगला नागुरी म्हणून. नागुरी गल्ले ओलो मनीस ओ मनीस ताचें नांव सांगून लास्टाक ताच्या घरा पावला. घरा पावल्या उपरांत थंय तावन बूक दिवन आनी परतून ताच्या मिसेसाक आनी बूक दिवन परतून फाट सोडिना हो बिलकुल. एक दीस आमकां काल गेलें त्या मनशाच्या फाटल्यान पडोन उपरांत हांवें ब्रदराक सांगलें हो कितले फाट लागतात ब्रदर. ना ताका एक मागण्या हांगा आनी रेतीर बसलेशें हांव सोडिना ताका. ताणें उपरांत कालें जालें. उपरांत अशेंत जावन आसलें ताच्या मिसेसाक बूक दिलो आनी ती पुरा मागणी करनासली. वय कॉल केल्यार सर सांगता हांव बूक पुरो वाचता म्हणून. बूक कोलो वाचता हो पुरा मेसता खंय पुरा वाटेर मेळ्ळें. उपरांत आयलो. एक दीस वो कॉल केला न्ही बायलेन मिसेसान ताका कॉल केलें. वो गोवा बायसरला वचोन गोवा बायसरला म्हणून सांगून म्हाका एक ब्रदरान कॉल केलें. हांव हांगा रिटिटेड आसलो दिसता. उपरांत कॉल करन ताचो रिटिटेड न्ही हांव कोडयाळ आहलो गी वय रिटिटेड थंय आहलो कोडयाळ आहलो. ब्रदर म्हणालो अशें ब्रदर मिसेसाचे कॉल आयला वो गोवा बायसरला
काल उलयता ताका वय, वय. कळना मतीरना काही आम्ही येना म्हणून गेल्या इमिडिएट गेल्या वय. आणि थंयसर ब्रदर म्हणालो हांव आतां बंदेला आसा ब्रदर हांव येता तूं ये म्हणून आनी ताका कॉल केलें कॉल करन हांव हांगा बसला सोमा काडटा उलयना हांव बसला आतां ब्रदरान सांगलें न्ही आतां कशें म्हणी धर न ताका हाडन हांगा रेतीर चलते आसली त्या टायमार हांगा सोडया म्हणून जंक्शन जंक्शन वय जंक्शनाक. कंगनाडी जंक्शनान आनी ताका आतां काल गेलें थंयसर कशें म्हणी आतां मेळया म्हणून जायत हांव रावता म्हणालो तूं विग्गी म्हणालो वो येवन जस्ट भितर पांय दवरचे तर हांवें वो म्हणटा सॉरी ब्रदर यू आर टू लेट वो ट्रेनार बसला थंय तांणी मागोदा केला वो ट्रेनार हांवें सांगलें तूं देव साहेबा मुखार थंय मुशेर देव ना हांव गोवा वचून येता बाय बाय करता थंय वो हांव ब्रदराक सांगलें कालें ब्रदर हांगाय मागोदा केलो ना सोडूंकूच ना ताका परतुनी म्हणटा आनी बिलकुलूय सोडूंक ना ताका म्हणून आनी एक दीस खंय कशें धरन पट्टी हाडलं ताका पाटी हाडलो तुझ्या पयशांनी परत दिवन न्हू. वय ते धाडा वय आवाज ताच्या अकाउंटार दाबून पैसे घालून वो आनी खंय वचून खंयचे काल परत जावन कसोय पाटी हाडलो पाटी हाडल्या उपरांत मोबाईल पुरा उगडावन पुरा आयलो पयशे धाडन मागीर तो आयलो मागीर ताका परतून आमी हांगा धाडचे म्हणून सांगून परतून हांगा बसा वचून कोणे घरच्यांनी पयशे दिवन ताका धाडले वो सकाळी 22 मनीस राती 10 वरां रंगायन पावला सकाळी सरलो राती सकाळी 10 वरां रंगा कोणी घालता तैट्ट जावडायला हांगा पूण वन्ना लास्टाक ताणें रेतीर केली रेतीर करन हांगा न्हू फाटीं गेलो पूण देवाचे उतार ताका मेळ्ळा आनी कशें सतान जिवोवचें म्हणून ताका कळटा हर एकल्यांक हांगा देवाचे उतार म्हळ्यार ते काल्याक ती टेस्टमनी सांगली तो येपटीन तो मनीस ताच्या दोळ्यांक पडलो जाल्यार तो हांगा हाडून बसयलो अशें पाटी लागले तो न्हिदल्यारी तो खंय गेल्यारी गोवा आनी गोवाच्या भायर अमेरिका गेल्यारी ताका सोडिना तो बिलकुल सोडिना मागीर पोर मैसूर गेलो म्हणून सांगलें तर तांणी सांगलें आमी पिकनिकाक केरळा या म्हणून सांगलें जायत गेल्या केरळा वचून ते स्पीड बोट म्हण आसा ते येताना टायम जालो पट्टी येताना भुरगीं आले सांगलें आयस्क्रीम खाण या म्हळें आयस्क्रीम खाण येताना एक मलयाळी बायल मनीस जिजू मोबायलांत जिजूचे पिक्चर दवरून कांतार घाल मागणें करता हांवें सायडींतल्यान वचून पळयलें काले पळयतना कांतार आयकले जिजूचे काले विचारलें तुज्या मलयाळी भाशेन म्हणालें म्हाका घर ना तें ना हांवें सांगलें तुजी मलयाळी भास म्हाका येना जाल्यार हांगा कन्नडा बुकांत हेल्पलायन आसा मैसूराचे त्या हेल्पलायनाक तूं फोन कर तुका इन्फॉर्मेशन मेळटा म्हणून सांगलें मागीर तिणें हेल्पलायन मैसूराक फोन केलें मागीर मैसूरच्यांनी तांकां मॅसेज धाडल्या पळय गेल्ले सोडना खंय म्हणी भारी कश्ट थोडे पटी खंय म्हणी रुमाक इनकून थंय कोण म्हणी मागणी करता ते पळयता वचोन सक्रामेंताच्या आराधना तेय आसा म्हूण पळयता कोण पुरो आसा ते तो भायर येता म्हणचे राखून रावता काल रडून हाडले काही रडची पुरा कांय गरज ना दर बूक आनी हांगा रेती घे म्हणून सुमार जाणांक ताची एज पडल्यार आतां ऑलमोस्ट 77 पूण म्हाका लज दिसता म्हाका तर लज दिसता आमचे जाल्यार तरणाटेकरणातले काम वो तरणाटो करते आसा 120 वर्सांचे आवक तशें जाल्ल्यान ताका आतांय तो तरणाटोच आसा यंग आसा आनी एनर्जेटीक आसा कोडयाळांत ताची मिनिस्ट्री आसा पळय तुमी कोणी कालेंय सांगल्यार तो आनी तूं बिलकुल घरा बसना ताका केदाला टायम ताका ताच्या मनाक सिग्नल दिता उठोवन चल म्हणून सीदा भायर गेलो पाप इने भितर बांगडे बाजलेत बाकी ओ भायर पळयता नांते ना मनीस ओ खंय हांव हांगा येणे पारंगे बेटे पावला 4-5 घरां मेजून जाली 4-5 घरांनी बूक दिले आतां ते रेतीरेक बैसरतात खंय हे जेजूच्या राजाचें काम ताका ताची मिनिस्ट्री चडीत गोतुना जाल्यार थंय वचोन तांकां देवाच्या उतरांचो तो बूक दिता आनी तांकां रेतीरेक आपयता आनी गेलते फाटी आमी फस्ट स्टार्टिंगाक हांव आनी अंत सिस्टर आसतना थंय तो कोडयाळ आहलो ती दोगांय कोडयाळ आसली कोडयाळ आसतना एक दीस वो घरा बसना आज खंय मिनिस्ट्री आमी येता हांवें बैसरलो बॅग घेवन आयलो एक 2 व्हिलर हाडटा 2 व्हिलर थंय सायडीक दवरता आमचे टू बैसर आयलो आनी मिनिस्ट्री टू बसलो आनी फाल्यां खंय मिनिस्ट्री म्हण तेच दीस विचारता मिनिस्ट्री ना जाल्यार आमकां मिनिस्ट्री करूंच्या बरी करतात म्हळ्यार बसूंक ना तितले एनर्जी आसा भितर आहा पळय मागीर पोट ओडलें जायना भितर भरुल्लें आतां हाडे भायर काडटे आसा पळय मो
ना आले. जाल्यार आपले म्हाका जर तर म्हणजे ब्लॅडर काडलें जाल्यार मागीर बॅग घालून म्हाका खंयी वचूंक जाता नासलें आनी म्हाका कंत आहली नाटक करूंक जायना स्कूटर हय. सोडूंक जायना आनी खंयच्या फंक्शनाक वचूंक जायना म्हूण सांगून पूण ती कंत म्हजी पुरा गेल्या Praise देवान God. म्हाका राखलां Praise God. गुण केला देखून हांव Praise ताका अर्गां दिता Praise God. देखून Jesus. जेजून सांगला म्हजी सुवार्ता तुमी परगट करीची म्हूण सांगून Praise आनी God. त्या धैर्यान आमी सुवार्ता परगट करची आनी सगळ्यां कडेन आमी मोगान उलोवचें पयलीं Praise मोगान God. उलोवन जिल्लें उणें आसलें म्हळ्यार उलोवंक कळना जिल्लें रप्प जातालें तशें आतां समाधान जालां आता आयिल्ल्यांची हर एकल्यांची ओळख करता. आतां दुबाव ना आता दुबावना. आतां दुबाव ना आता आता वय तोमासाचो अब्राहमाक उडला तो तशें प्रेज गॉड. Praise God. पळया ताचे एक ऍक्टिवनेस पळया तांचे ती करता ती स्तुती ताका मस्त सपोर्ट दिता खरी एका रितीन सपोर्ट दिता आनी खंयच्यान जाल्यार तो पाठिंबो दिता खंयच्यान ती ताका उणें करना आनी तो हर एक पटीन गेल्यार कोडयाळ गेल्यार खंय गेल्यार बसार गेल्यार कोणाकच एक बूक दिवन एक मिनिस्ट्री केल्याशे देवाचे उतार दिवन या हेल्पलायन नंबर दिवन या हांगाची रेट्रिडेचे कालें दिल्याशे तो बिलकुल येना आनी तो मनीस हांगा येता म्हणसर तो तूं पाट लागचो सोडिना तशें ताची मिनिस्ट्री ताका पळया दुखून खालें आणखी तो एनर्जेटीक आसा आणखी तो काले हास्त्या तोंडार आसा आणखी तो यंग दिसता आमकां केदाळे म्हणचे होच व्हडले ब्रदर म्हणल्यार मिनिस्ट्री एक करच्यान एक परफेक्ट एक जेजूच्या राजन म्हणल्यार होच व्हडले ब्रदर बरें जाय आमी कालें करता वळख काडल्याडे मात उलोवंक चलता ताका वळख करूंक टायम नाका काली अशें म्हणल्यार ना ये ये हांगा बस म्हणटा आनी स्टार्ट करता आनी उलोवन वळख कर सगळ्यांचे येता आं हळय पळया सगळ्यांकी गायड करता ताका एपटी हांगा म्हणसर येवन परतून आमचे कडेन कन्फर्म करता ओलो ओलो मनीस हांवें धाडला हांगा आयला गी म्हणून आनी परतून हांव पळय सकाळी फुडें बसार बसून दुसरे दीस येता ताका पळोवंक आयला गी म्हणून आमचे विटनेस पावना ताका ताणें पळय जेत थंय ताची मिनिस्ट्री ओके जेजू कर गा ओके रावा एक एग्रीमेंट प्रेयर करया राव तांकां एक जस्ट एक प्रेयर करया मगळा बापा हांव वर्गा आनी होगळा दिता एक यंग जोडे तुज्या राजांत कितले उल्हासान वय तांकां कितें तें बरेंपण मेळिल्लें तें वांटून आनी तांचे ते अत्रेग इतलो अत्रेगी हांव मात्र न्ही बरेंपण हांव मात्र न्ही सर्गी राजान हर एकल्यान येजे म्हणून तांची वर्ती आशा जावन आसा हांणी तांणी करची ती मिनिस्ट्री इतली कुशेची आनी ताणें तो दाखोवची ती उर्बा अशेंत ह्या घडयेसने आनी मुखार सदांच लांब तुवें दिलाय 120 years तशेंच ताणें ते मुखार सरून व्हरून साबार आत्मे कितें ताच्या भितर घाल्यात ते हर एक आत्मे तांणी देवाच्या राजाची ती रूस धन स्वताचे जानवाय ती जोड न्हू आनी स्वतान कशें ह्या संवसारांत ऑपरेट करचें म्हूण तांकां कळीत करूंक आणखी साबार जण तांकां कितें मेळोंक आसलेले ते आत्मे हर एक त्या तांकां मेळोन ते हांगासर आपण हाडूंक तूं तांचे सांगाता सदांच वावुरताय सगळे देवदूत तांचे सांगाता आसात तांकां कितेंच खंयच्याच उणें पडना आनी हर एक दीस तांकां तांचे पांय धरणीक आदळनाशें कितें जायनाशें तूं राखोवन देवदूत राखोवन व्हरतात तशेंच जेजू तूं सदांच सांगता आसाय तशेंच होली स्पिरीट तूं सदांच तांकां गायड करताय आनी बरी भलायकी आनी हर एक रितीचें तांचें समाधान संतोष तुवें दिलाय म्हणून विश्वास करणे मागणें करता आमी सांगता करताय मागणें मगळा बापा तुज्या बद्दल क्रिस्तांव मारिफात आमेन 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 थँक्यू जीजस प्रेज यू जीजस ओके थँक्यू ब्रदर थँक्यू सिस्टर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हजें नांव सुनील हांव गांवांत विटला म्हाका म्हळ्यार हांव एक बिझनेस जावन काम करनासलो कोड्याल बिझनेसांत आसलो तो आमी बिझनेसांत दिले आनी बारी लागीं पार्टनर आमी पुरा बिझनेसांत हा तशें
म्हाका जेजूच्या राजांची पार्टनर ती बिझनेसान तशें थोडा केंग वयर गेल्यार इत्त. पुरा हर एक आमी मुखार आसता हर एक खंयच्या सांगते ती खंयच्या एक आमी खाले एक बिझनेस करी जाल्यार हांव डेंजल आनी खंयचे जाल्यार खंयचे खंयचे ताचे कलें ताका मुखार कळीत आसता. ना जाल्यार तो आमचे इसार नासता सांगून आसता सरतो जावन घरांत कलें कितेंय ताका इल्लेशे कश्ट भोगले जाल्यार तो शेअर करता पूण हांव थोडें सांगता कित्याक म्हळ्यार तो इल्ले उलोवच्यान ते बारी उणें देखून इल्ले ताणें सांगलां म्हणजे उलोवच्यान न्ही कार्यान तो कितलेंय दाखयता सो हांगासर आमकां सगळें जेवण दोशी मेळटा पळय सगळ्यांक वळोवका इंटरनॅशनल लेवलार वळोवका सुनील म्हळ्यार God, hallelujah. प्रेज गॉड आजच्या पहिले आमी बिझनेस आहले पूण कशें तूं हांगा आयलोय तूं हांगा येवंक एक कारण कितें कारण म्हळ्यार म्हळ्यार कशें आयलोय म्हाका म्हळ्यार पुरा कामां करनालो म्हळ्यार काले म्हणटात दोल्या दिसता आतां मेळना पुरा हर एक आनी पुरा हांव पुरांत लाखांनी active. काम कर इनकम करनालो हांव पुरान ती इनकम करनालो मात काले म्हणटा संवसाराचे आतां दोल्या दिसता आतां मेळना हर एक म्हाका आतां मेलो जाता ना खंयचेय म्हाका मेळनाटले म्हाका काल हे खंयचे उणेपण जाला म्हणून म्हाका काल गोत जाय नाटले तशें हांव डेंजिलाडे शेअर करनालो लास्ट मोमेंट आमी पुरा मस्त बिझनेस आमी करनासल्या काल म्हण म्हाका विशय करता तेज्या पयलीं म्हाका आमचो कझीन एकलो आसा संदीप म्हणलो पूण पयले तो सगळ्यांतल्यानी रेतीरेखांनी पुरा येतालो मागण्यांनी ती पुरा मुखार सगळ्यांनी मुखार थंय गेल्यार इवन तो पोट्टा गेल्लो पोट्टा गेल्ल्या टायमार रेतीर ते फुल्ल फ्लड आयले त्या फ्लडांत सगळें थंयसर हेल्प करूंक सगळें तांतू काल कार्य करूंक आसलें ताणें सगळें केलां हांगा तो थंय रावन सेवा दिवच्यान इल्ले मुखार आमी हर एक सोशल वर्क म्हळ्यार आमकां इल्ले लागगी हर एक घरा कितें म्हळ्यार घरा म्हणटात मानेगे मारे उरिके उपकारी म्हणून घरा काले सांगल्यार हांव आयकनाटलो कोणाक कितें म्हळ्यार म्हजेच म्हणलें म्हाका इवन म्हणजे मिसच जाल्यार काले सांगल्यार म्हळ्यार ताका खंयची इन्फॉर्मेशन दिसतना सडनली उठोन म्हणजे खंयच्याक हांव आतां जाल्यार खंयच्या कामाक कार्य येता तशें म्हणून आसतना म्हाका खंयचेय म्हळ्यार एक फाव जायनाटलें तशें हांवें डेंजील बावडे म्हणजे म्हळ्यार आमी ओट्टू शेअर करनाले खंयचे विशयान ताका एक दीस म्हाका ताजे पयलीं म्हाका संदीप म्हणलो ब्रदर आमी मार्केटींग करनाला आमी पयले राविल्ले इल्ले ते मागीर संदीप ब्रदर आमी ओट्टू मार्केटींग करनाला तशें संदीप ब्रदर म्हाका वयर 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 कॉल करनालो आनी हर एक विशयान म्हाका तो मेसेज दिवन आलो बट हांव मेसेज खंयचे केअर ना पुराय खंयचे मेसेज म्हळ्यार दुसरे मेसेज न्ही विजनाच्यो न्ही तो मागणे JCILMचे हांगा भावार्थाचे बसवण्यो आसा बसवणी ते धाडनासलो बट हे काल करतालो ताका एक जस्ट ब्लू मार्क दिसल्यार बरो काल ओपन केलें जालें तो चिंतले काले हो आसता म्हणून पूण पळया एक एक धाडलो एक एक मेसेज काम करतात उपरांत तशेंच मागीर हांव सदांय म्हाका म्हळ्यार हर एक दिसान हांव पुरा कामाक लागीं लागीं येताना खंयची कामां जायनात पुरा हर एक खंयच्यान यार बैला गांवांत गेलो बैला गांवांत तशेंच आनी बैला गांवांत गांवांत आयलोय तशें बिझनेस केले कॅटरिंग कॅटरिंग कामान हर एक कामांत कॅटरिंग कामान म्हळ्यार बरें सक्सेस ना म्हणना हांव खंयच्या कोणाक पाट लागून वचनाटलो म्हाका आयल्यार मात हांव ऑर्डर खान घेवन आहलो कित्याक म्हळ्यार आमी कॉम्पिटिशनार वचना म्हाका कशें म्हजी रेट दिला म्हाका मेल्ली ऑर्डर मात हांव करनाहलो तशें हांव करता आसतना बिझनेस परत्यान करया म्हाका मन जालें बिझनेस केलें तातूंत लॉस जालें परत्यान एक सादारण व्हडल्या मटार बिझनेस केलें तातूंत एक सादारण एक 3 म्हयन्यान एक 45,000-50 लाख इनकम केलें बट इनकम मोबायलार मात शो करता मेसेजीन आतां येना कितें सांगतना तातूंत एक तशें म्हणटाना एक परत्यान ताणें म्हाका 5 लाख इनकम घालें इनकम घालतना आनी परत्यान घालता आनी परत्यान हांवें मस्तोनाक इन्फॉर्म केलें आनी परत्यान काम करया म्हण तशें म्हणटाना डेंजिलाड सांगले अशे विशय डेंजील म्हणालो तूं खंयच्या म्हाका एक मेल तुका एक वर्ड ऑफ गॉड दिता आमी एक बरे मिनिस्ट्री सुरू जाल्या तशें मिनिस्ट्री करया म्हणालो मिनिस्ट्री ताका डेंजिलाडे मेल्लो ताका समजयलें ताका कशें उतार कशें काम करता कशें देवाच्या राजांत हें सिस्टम आसा ती सिस्टम आमी येदोळ म्हणचे शिकोना कित्याक म्हळ्यार तोय रेतीरेक येतालो म्हजे कडटो आमी हांगा चलताल्या कोड्यालान तेगे रेतीर सेंटरान रेतीरेक चलताल्या तशें तोय येतालो आनी उरले पुरो आमी चलताल्या बट आमकां ती सिस्टम कळीत नासली त्या देवाच्या राजांत सिस्टम आसा ती कळीत येत नासले सत कशें आमकां तें जाणा जावचें तें आमकां कळीत नासलें सो पडताला खंयच्या रितीन जाल्यार मार्त खंयचें आसलें आनी थंयसर म्हाका सुनील मेळ्ळ्या उपरांत हांवें ताका हांव म्हणलें अशें हांगा आयल्या उपरांत म्हज्या प्रॉब्लमांतून कंप्लीट हांव भायर आयलां म्हाका डिप्रेशन आसलें ताच्या पयलीं सांगिल्लें इल्ले प्रॉब्लम आनी म्हाका आसा सो भायर आनी वचूंक जायना म्हणून सो तशें हांव भायर आयलां
त्या दळा ताका वर्ड ऑफ गॉड दिताना इमिडिएट ताका कळलें इमिडिएट कान गेलें ताच्या उपरांत ताजे उपरांत तशेंच कंटिन्यू करून वर्ड ऑफ गॉड सदां कॉल करनालो डेंजील हांव म्हणलो वर्ड ऑफ गॉड आयकता उलयता बरयता म्हणून आलो मात ताजेर हांव सांगलो करनाटलो ते म्हळ्यार म्हणजे पयलेच तशेंच म्हळ्यार हांव परत्यान बिझनेसाक गेलो तांतून तशेंच परत्यान तशें म्हणटाना परत्यान म्हाका पाट लागलो डेंजील तशें येतना ब्रदर ऑल्विन आयला सिस्टर अनितागेर तशें मिनिस्ट्री करूंक म्हणून तशें तूं हांगा आज हांगा मिनिस्ट्री करया म्हणून तशें मिनिस्ट्री करून येताना ब्रदर ऑल्विन मेळून म्हाका इल्लें वर्ड ऑफ गॉड शेअर केलें Luke 4:18 लूक 4:18 देवा मुजेर आसा जेजून म्हाका अभिषेक केला जेजून म्हजो मोग करून सर वायटांचो सोडयला होय तशें यो कन्फेस कर म्हणलो डेली कन्फेस कर म्हणलो तेज्या मागीर म्हाका कालेगी म्हळ्यार कन्फेस कर 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 म्हाका बावर सोडलो बावर सोडून म्हाका मागीर बावर सोडून कशें म्हणटा म्हाका नोट्स केलो नोट्स रात दीस सगळी रात बरोवन नोट्स केलो नोट्स करून म्हाका 2-3 दिसा भितर नोट्स कंटिन्यू करना रावना 2-3 दिसा म्हाका कोणेगी एक 500 वर्सां पयले पयशे हांवें दिल्ले ताका ते पयशे ऑटोमॅटीक म्हाका गुंतना ताणें ऑटोमॅटीक ताच्या अकाउंटाक म्हाका होय ताचे कॉन्टॅक्टच नातले नाटले होय तशें म्हाका बावर सोडलो कितें आमी रिट्रीट म्हळ्यार हांगा येयले हांगा कशें टच जालें हांगा म्हळ्यार पयले हांव तशें होय हांगा फर्स्ट रेटेड हांव सांगता फर्स्ट रेटेड जाताना तो आमचे कडचो मिनिस्ट्री आनी ऑल्विन ब्रदर आयलो ऑल्विन नागेंद्र ब्रदर तो आयलो आमी हांगा थोडे कडेन सांगाता मेळोन एक 50-60 जाणां एके कडेन सांगाता मेळोन तो आमकां टिचींग दिवंक स्टार्ट केलें आनी आमकां ग्रावंड टिचींग मेळ्ळें थंय तावन त्या ग्रावंड टिचींगा तावन आमी म्हळ्यार नॉर्मल टिचींगा तावन आमी थंय तावन गेले आनी आमकां मिनिस्ट्री करूंक इजी जालें आमकां थंय तावन मेळ्ळें आमकां एक टिचींग थंय तावन इजी जालें आनी तोय आमचे खंय येतालो खंय आपयल्यार तो येतालो आपयना जाल्यार खंय सामनी सारतालो आनी येतालो तशें येताना ताका तें टच जाल्या उपरांत आमकां आमच्याच बिजनेसान एकलो आसा सो तो पदरा पाशीन हांगाच आसलो पदरा पाशीन आसलो तो अनुभव जाल्यार तो हांगा पदरापान ताचे कडेन सांगलें हांगा कन्नड रितीर करचें हें आसा म्हणून तो करया म्हणून जी आनी तो म्हणलो कन्नड रितीर करचें हांगा म्हणून त्या वेळा म्हाका चड हें मेळनातलें खंयचे फेथ डिक्लेरेशन म्हळ्यार बसवणी आनी सिस्टरीक मेळटाली ती म्हाका धाडल्यार कन्नडांत म्हळ्यार कन्नडांत तिणें धाडल्यार मात म्हाका दुसऱ्यांक धाडूंक जाता आनी हांव चडटा जावन धाडून आसतना ताणें एक दीस डेंजिला तुवें म्हाका धाडचें वर्ड ऑफ गॉड तें आसा पळय तें बारी म्हाका टच जाता हांव केन्ना वाचता पळय ते दीस म्हजी कामां जातात बरी आनी म्हाका कितें की एकदम पीस मस्त समाधान पूण ते केदळ हांव वाचिना ते दीस समाधान ना आज म्हाका कित्याक धाडूं न्हय म्हणलो आज धाडूंक मागीर हांवें तशें कॉल केलें ते दीस धाडलें उपरांत आमी तितकेशे लग्गी आहले पोर मुशेर बच्चाले बरी बोवण आहले ओट्टू आज वचून वर्ड ऑफ गॉड दिल्यार सांग आयकता ते आनी हांवें कालें केलें आतां ताणें सांगलें हें आनी तो ते दिसी सांगलें ताणें आमकां एक कन्नड प्रिचर जाय म्हणून कन्नड प्रिचर जाय म्हणून सांगल्यार आसतना म्हाका कोणाची कन्नड प्रिचराची वळख आनी ना चड टच ना आमी ब्रदरां कडेन टच दवरचें हे ब्रदर पुरो नाका जाल्यार आमकां सांगतात आल्ले ते शिरापा हें पुरो आयकोन आमकां पुरो जाला हें नाकाच नाका ह्या खंयचेय आमी शाळा वळख दवरची नाका म्हणून गेल्यार ताच्या मागीर ताचे नंबर कान गेल्यार त्या नंबराक कॉन्टॅक्ट दितना सो तशें आनी सिस्टर आहले हांवें काडलें ताचे नंबर ताका आनी सिस्टरचे नंबर दिले ते दीस ताका हुशार नातलें आनी ताका ताप आहलो तिणें रिब्यूक केलो इमिडिएट ताप गूण जालो ताका मस्त बोवार्थ वाडलो आनी आमकां प्रिचर जाय कन्नडा म्हणून सांगलें कन्नडाक प्रिचर अरेंजमेंट केलो आनी ते दीस रेतीर आनी एक दिसाची रेती दवरली न्ही सिस्टर एक रेतीर दवरली हय एक दिसाची त्या वेळा रांदप पुरो आमीन ताल्लें न्ही हय त्या वेळा रांदप नातलें पूण आमी रेतीरेक आयल्या सांगाता आमी रेतीर आयल्या जनार्दन ब्रदर आयलो ताणें एक 2 कडेन अरेंजमेंट केल्लें तेन्ना तांच्या कडल्यान तो थंय तावन ताणें थंय रेतीर अरेंजमेंट करून थंय टिचींग दिल्लें थंय ऑल्विन ब्रदर आयलो टिचींग दिल्लें तशें आमी काल जाल्यार आतां एक ग्रूप जालो तो जनार्दन ब्रदर सिस्टर आनी आमी 4 जाणां ग्रूप जालो आनी वजोळ ब्रदर आहलो आमचे कोट वजोळ ब्रदर आहलो तोय आमचो सांगात सुटे नातलो आमी 5 जाणां ग्रूप जाल्या ग्रूप जावन हांगा आमची सेवा एकलो ना जाल्यार दोगां ना जाल्यार ताका अशी आमची सेवा कोडयाळांत येणे तेणे पुरो स्टार्ट जाली इशीन पुत्तूर आयल्यार ती येतात येण्याच्या सरावंडिंगाक नातल्यार पुत्तूर आयल्यार वजोळ ब्रदर मेळटा आमकां
एने या कुशीक आयल्यार जनार्दन ब्रदर ताच्या कुशीन गेल्यार येतो तो अशें आमी सांगाता मेळोन मिनिस्ट्री स्टार्ट केली. आनी थंय तावन उपरांत कोंकणी रेतीर दवरूंक आमकां अवकाश करून दिता जी फादर म्हणून ओके कर ना कोंकणी रेतीर दवरा आमी सांगलें. आनी ते जाल्यार कोंकणी रेतीर 2 दिसांची कोंकणी रेतीर दवरली. पप्पा दुबाय आहलो. दुबाय तावन डायरेक्ट आदले दिसा हांगा आयलो कोडयाळ येवन फर्स्ट टायम आफ्टर कितले की 15 इयर्साच्या उपरांत न्ही 17 इयर्स ते दाळा काले जाले म्हणून सांगल्यार आमी हांगा क्लिनींग करूंक आयिल्ल्या ಕನ್ನಡ हांव retreat धुवानी, मध्ये, वय. ಕನ್ನಡ वय, first, बोला, ಕನ್ನಡ बोला. retreat दवरून मागीर next कोंकणी कोंकणी रिट्रीट retreat टायमार दवरली. आमी वय. क्लिनींग करूंक वय, येताना क्लिनींग करूंक वय. cleaning करून. आयिल्ल्या टायमार हांगा कुक्कू एक्चुअली पद्रपान दुसऱ्यांक अरेंज केल्ले. आमकां ते मेनू तितले लायक जावना. मागीर आमी सांगले आमचो तसाने ब्रदर सुनील आनी काल्याक वय, दुसऱ्यांक तो सांगचें ऍक्च्युली म्हण. चफूत तो कॅटरिंग आनी पुरा चलतालो आमचो तसा नेम सांगले वय हय तशें त्या दाळा सांगले तक्षण तो ओप्पालो सुनील जायत हांवूच करता म्हण. तशें जावन वय. ताच्या उपरांत कोंकणी रेतीर धरली. कोंकणी रेतीर जाली 2 दीस हांगासर आमी हरी एकली सांगाता मेळोन हांगाचे आमचे एक वॉरियर ग्रुप आमी सांगाता मेळोन काल हाडचे वस्तू ते अरेंजमेंट आदले दिसा क्लिनींग आनी पुरा आसा दुसरी मेळ्ळ्यांत आमचो प्रवीण ब्रदर तेजस्विनी सिस्टर आनी पुरा मेळ्ळ्यांत. सो हरी एकली सांगाता मेळोन क्लिनींग जावन उपरांत भायर काल पुरा सामान हाडचे ते पुरो सामान आनी हाडन हांगा दवरन प्रिपेर करन कोंकणी रेतीर धरली. कोंकणी रेतीर हांगा फुल्ल लोक 2 दीस 2 दीस जाल्ली. 2 दीस एक दीस रावूंक घाल्ले टोटली फुल्ल लोक आनी हांगा इतली अपुर्ब्यान कोंकणी रेतीर जाली. ताच्या उपरांत पप्पा चिकन सुक्का केल्लें. चिकन सुक्का आतां पप्पाक थंय हें दवरलें मेजार दवरल्या उपरांत टेस्ट केलें हें कोणें केलें हें म्हज्या आदल्या मायच्या मायचो उडास येता तशें आसा चिकन सुक्का म्हूण आपयलें कोण 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 म्हूण हांव ताच्या मिसेस कडेन ती आंटी कडेन उलोवंक दिलें आनी तोय उलयलो आनी कुक्कू आमकां परमनंट जालो डिक्लेअर कुक्कू परमनंट जालो. आनी थंय जावन जसे थंय जावन आमी आतां सेवा करतात. हय थंय जावन हांगा किचनांत ताका आतां ताची सेवा तो करन आसा. भायर ताका काले कॅटरिंगा मेळ्ळ्यार तें करता म्हळ्यार हांगा कुकींग करतना आमचो जनार्दन ब्रदर तो दोगांय सांगाता रावून आनी जॅसी सिस्टर आसा थंयसर करतात. पळया देवान पयलेंत प्लॅन करन एक रुपीत करन हर एक कशें हाडटा पळय आमकां कळना आमकां एक नॉर्मल दिसता हे पुरा पूण हर एक टीम कशें जाय तशें हाडून ताणें हांगासर करता. कोणी ओडली ना हांगा HR मॅनेजर कोणी ना पुराय एकतल्याक नॉर्मल दिसता ते हांगा प्रिची करतात सांगाताय मेळटात सांगाता ते नेने आसतात नासून आसा नॉर्मली एक एक सगळे सांगाता मेळोन वगटान आसचें हाका म्हणटात एक्चुली मोग. सो ताच्या उपरांत तो ताच्या मिसेसाक ताणें वॉर्डान दिलें. मिसेसाक दिल्या उपरांत मिसेसांनी ताचो धाकटो चरको तो आमचो हांगाचो सादारण एक काले म्हणटात सगळ्यांचो फॅन जावन गेला. एक व्हडलो प्रवादी तो सगळ्यांक ताणें हांगा कशें एडोरेशनांत दिंबी घालची हालेलुया जूड देखून प्रवादी जूड म्हणजे हांगा एक 3 म्हयनो कोणाय की बोरिंग ना कोणाय टू येता खंय जाल्यार येता मात्र की आल्लेडे मात्र फस्ट येता की बुवा 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 की. आनी हाच्या उपरांत हांगा आमकां गांठ मारल्यारय आमकां आवाजाचो सावंड येना हाका थंय गांठ जातना हांगा दिंबेर पडून हालेलुया 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 आनी सक्रामेंत येताना पडलोच तूं कोण्णे शिकोना ताका कोण्णे शिकोना ताणें जावन कर. आनी ताका सिंगींग हिम्स म्हळ्यार आसा पळय हिम्स म्हणटा रॉक एंड रोल ताचे भाशेन म्हणटा नॉक एंड नॉल सांगचे पळय ताची रीत. आनी प्रिचरांक कांय ना सगळ्यांकी वळखता ल्हान 2 वर्सांचो धाकटो 2 वर्सां खाली उडास दवरा पूण हांगा प्रिचर आसात पळय कोण चेडवां पळय तांकां पुरे नवंता पोवचे तांकां एक खुशीत ताणें सोमा उच्चार ना जोस्लीन म्हणून ना दोतलीन पूण आमकां आयकता काले जोस्लीन सांगल्या बरी. तेन्ना हांव सिस्टर कियोमी म्हणूंक येना कुमी म्हणून आपयता
तांकांय बरी खुशी कित्याक म्हळ्यार ल्हानसो एक्टीव सगळे एकटू आनी कोण पुरा मेळटात तांकां पुरा नांवांनी दिता पळोवचे बायल मनशांक चेडवांक थंय आसात पळय तांकां पुराय नांवां पूण बारी एक्टीव आमी प्रॉफेट म्हणजे ताचे तोंड शिकाजे आनी एक बटी तो सिंगींग म्हळ्यार ताका जालें आतां घरा कसो सिंगींग सिंगिंग गलिजेत्त सकाळी फांसर उठून गलिजेत्त घालना जाल्यार गलिजेत्त म्हणटा घरा ताचे खातीर ताका हांगा धाकटो तो बॉक्स आसा पळय हांगा थंय व्हरता आनी थंय गलिजेत्त घालना जाल्यार जावंकूच जायना आनी आतां कॉल करते आसता खंय म्हणी की केल्यार की 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 जायजेत्त की जायला अशें जायना देखून आमी सांगचें ओ पेद्रू कितें दिल्ल्यो न्हू सावयो कोण पसंद करता पळय तो व्हडलो पेद्रूच तो व्हडलो प्रॉफेट प्रेज गॉड प्रेज जीसस तशें हांगा सेवा दिवन सुरू जालें मागीर म्हाका इतलें रीण आसलें की हांगा केदार हांव वर्ड ऑफ गॉड कन्फेस करून उलोवन आनी वर्ड ऑफ गॉड आयकून म्हळ्यार आमी काम करतना शेअर करून टंग्स प्रेयर करून म्हाका केदार टंग्साचे देणे मेळ्ळे की वयर वयर म्हाका मस्त बरेपण जावन सुरू जालें फॅमिलींत हर एक हांव खंयच्या गेल्ले येताना म्हाका मिराकल म्हळ्यार मुखार आमी खाले आसता टंग्स प्रेयर मुखार हांव मस्तोटी ड्रायव्हिंग करनासतना मुखार कितले पोलीस ट्राफीक आसले म्हाका रावोवचे गाडी आसले मात रावोन हांव टंग्स प्रेयर म्हाका मस्त मिराकल्स म्हाका मेळ्ळ्यात आनी म्हाका मस्त म्हळ्यार मस्त रीण आसले रीण म्हाका मस्त म्हाका फुल्ल हांव टेन्शनार रावलो खंय खाल घेवन बट टेन्शन आसल्यार हांव टेन्शन हराक दाखोवन हाडलो मात थोड्यांक कळून आले खाले टायम तेदाला आनी तशी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड शेअर करून आसली तशें डेंजील ब्रदरय परत घडये म्हाका उठोवन हाडलो वर्ड ऑफ गॉड कन्फेस कर तेदाला आमी केदाला आमच्या किचनान जावन इतका आमी किचन येताना उंदीर आनी मस्त पाल केरासले उंदीर म्हळ्यार अशें डोर ओपरता चारय दिसांनी उंदीर धांवून आसले बट आमी हांगा कितें आमी टंग्स प्रेयर करना हांवें कमांड केलें त्या दिसा आज म्हणसर एक उंदीर जावन एक पाल जावन एक कॉकरोच जावन त्या किचनान नंतना तशें सत म्हण हांगा बायल मनशाच्या डॉमिटरींत वस्तू उरतुना एक्की वस्तू उरना पुरा अल्लें पुरा हाडटात दर किचनाक घालूंक खालें केलें उंदरान जाल्यार बुराक केल्यात आमी सांगलें कमांड करया न्ही खाल कमांड करचें कमांड करतना तो टक्क तिंता उठता टक्क हांगा तो उठता आमकां बी दिसता हे भियेल्यार सेन्सस रूल केल्यार उंदीर जावन ते उंदीर काय करता ताच्या भावांक भयणीक नात्रांक आल्ल्या पुऱ्यांक आनी घालता येता हांगा घालें आमच्या पुरा एकच ते आजी की किचनांत एक जोरलो तुमी पळयल्या ते एक जोरलो ना एक पाल ना एक उंदीर ना एकच ते एक ना स्टोर रुमांत एक हप्तो स्टोर केल्यार काही येना पूण बायल मनशांक तोंदर दितात उंदीर उपरांत ताच्या उपरांत आतां आमची सेवा जाता ताची मिसस 3 महिन्यांचे हांगा डिसायबलशीप पावले त्याच्यार ताच्या पयले ब्रदर सुनील तुम्ही सांगले कंटिन्यू म्हाका पुरो बेसांव येवनूच आसले म्हणून ताचे मदले इल्ले मार पडला की तेय सांग कित्याक म्हळ्यार थोडे चिंतात आमी एकपटी मागणें सुरू केल्यान तो पुरो बेसांव म्हणून कितें म्हळ्यार म्हाका रीण आसले बँकागाराचे कॉल येवन आसले वयर म्हळ्यार हांव घरा कलेक्ट करनाटलो घरा कलेक्ट करनाट खंयचे विशय कित्याक म्हळ्यार हांव मजेत म्हळ्यार हांव खंयचे विशयान घरा खंयचे विशय हांव शेअर करनाटलो हांव तो हँडल करनालो तशें म्हाका वयर म्हळ्यार घरा खंयचे विशय कळनाटले बट घरा गेल्यार घरा सुनील खंय गेला विसरनाले बट काल विशय सांगनाटली कितें खंयसर होली स्पिरीट काम करता म्हणून सांगलें हांव हांगा टंग्सांत हर एक मिनटांनी काम टंग्स जिबेचे भाशेन उलोवन आसलो जिबेचे भाशेन उलोवन आसा हर एक विशयान म्हाका कोण हांव रीण काणगेला रीणकार फोन करतात मागीर सायलेंट जातात बऱ्या तरेन उलयतात मागीर तूं केदार जाता तेदाळ दी म्हणून तेच म्हणटात तशेंच बँकाचे अशेंच म्हाका मस्त प्रॉब्लम जावन आसले गाडयेचे लोन आनी गाडी अशेंच म्हाका म्हळ्यार गाडी काणगेवन मस्त प्रॉब्लम पडले आमी नेटवर्क बँकाचे सिच्युएशन तुझे परिस्थिती कशी आले सांग बँकाचे काय ना घडये मोबायल सकयल तर न्ही धरूंक उपाय ना 4 जण दन कॉल करतात मागीर काही परिस्थिती आसची केदार हांगा सेवा दिवंक सुरू जाले की म्हळ्यार म्हाका मस्त बरेपण जालें मस्त म्हळ्यार मस्त हर एक विशयान ते सॉल्व जालें ताका एक गाडयेक इमिडिएट ताका हे मेळ्ळें म्हळ्यार एक क्लायंट असो मेळ्ळो की ताचे इमिडिएट ती गाडी ताच्या नांवार जावचे पयले ताणें सेटलमेंट केलें वय गाडयेची वय सांगलें हांवें गाडी म्हळ्यार म्हाका 7 to 8 कांत ड्यू जावन आसलें गाडी खंय पडल्यार सीज करची सिच्युएशन आसलें म्हणजे हांव ड्रायव्हिंग खंय गेला भियेनाटलो खंयचे ओपन ग्राउंडार खंय सीजर आसल्यार तांकां
म्हजी गाडी तांकां टंग स्प्रेयर करनालो तांकां म्हजी गाडी दिसना नंबर प्लेट बट हांव सगळ्यांनी खंय गेल्यार हांव लास्ट मुमेंट जाल्यार गाडी इकच्या पयले दिसा जाल्यार हांव कोणाक भेनाटलो आनी कोण आयल्यार म्हाका फोन करून सायलेंट जावन आसले पळय, गाडी खंयी दवरुना ताजी, खंयी खंयी दवरुना. दवरुनातली गाडी. खंय धरुना खंय येतले म्हणजे आतार तसली गाडी कोणाक कांय एक प्रॉब्लम जावना म्हज्या तावन म्हळ्यार म्हज्या तावन तांकांय प्रॉब्लम ना तांकां प्रॉब्लम तेणी सोदून हाडले बट हांव टंग स्प्रेयर केदाला सुरू केलो की आनी म्हजे नोट्स केदाला सुरू केलो की त्या दिसा तावन म्हाका बरें पडून आजून सरी म्हाका मस्त आणि ती गाडी बऱ्या रीती गेली ती गाडी. टिचिंग ऐकत आलो, continue टिचिंग ऐकून. ऐकून आज आसलो गेल्यार teaching कंटिन्युअस. ऐकत आसा. आणि तुम्ही ऐकला जावंक बरो किचनान चडटा जावन न्हू ते बॉक्स आसा त्या बॉक्सान टिचिंग कंटिन्युअस वळोन आसता कंटिन्युअस. तशें मागीर हांव आनी म्हजो काजीन आमी ताच्या काजिनाच्या मेवण्याक सेरीक बोलो बिदार गेल्या बिदार तशेंच बिदार वचून आमी वय. 4 वरां बैसारल्या 4 वरां बैसारतना आमी थंय पावतना राती 10 वरां रात 10 10:30 जाल्यात मोस्टली त्या दीस थंय पद्रापाक आमकां पद्रापाकारा रावोवंक वेवस्था केल्ली पद्रापाकार वेवस्था करतना त्या दीस त्या पद्रापाच्या इगर्जेन तांच्या थंय पुरश्याम आहलो पुरश्याम म्हळ्यार तांकां 20 किलोमिटर सोलोवन वचून येवंक 20 किलोमिटर पुरश्याम काडून तेणी येवन न्हिदल्यात पद्राप 8 वरां न्हिदला तशें आमकां आपूण आपयला न्ही थंय सैरीक म्हणल्यार तशें सैरीक पळोवंक गेल्यार थंय पद्रापान खाले सांगलें हांगा खाले आयला म्हळ्यार दाडा बागील तापयले आमकां कोणें आपयला तांकां वेवस्था केल्या ताणें म्हणून थंय बाडा पद्राप रागार आयलो मस्त रागार आयलो रागार मस्त मस्त उलयलो म्हळ्यार ताका पुरासान जाल्ली पुरासान त्या जाल्लें. पुरासान जावन इतल्या टायमार तांणी इन्फॉर्म करून नासलें थंय म्हळ्यार तांकां गुर्तून नासलें तांणी इन्फॉर्म करून सडन हें केल्ल्याक नॉक केल्ल्याक जाल्यार पद्राप ताका राग आयलो आनी तो उलयलो पूण आनी टंग्स करूंक स्टार्ट केलाय. आमी टंग्स केदालो सुरू केलं की पद्राप सायलेंट जालो ताजे इतल्यान वचून आत्ता येता 5 मिनटां म्हणून भितर वचून आयलो पद्राप पुरो अरेंजमेंट केलें उदकाचे आमकां न्हिदचे जेवणाचे पुरो हर एक सगळे बरें. अरेंजमेंट करून राती 2 वरां म्हणसर 2 तावन 2.5 वरां म्हणसरी आमकां आमचे उलोवन डिस्कस करून आमी ह्या रिट्रीट विशीं आमकां आमच्या मिनिस्ट्री विशीं आमी शेअर केलें मिनिस्ट्री विशीं शेअर करतना त्याच दीस राती आनी त्या दिसी म्हणटा आमचो गांवचो पद्रापी आसलो तो कोडसो रोशन म्हणलो तो म्हणलो ताजे कडेन उलयले मस्त डिस्कस केले ताका म्हणलो आमकां हांगा रितीर गरज आसा गरज आसा म्हणून म्हळ्यार थंय मस्त दुबळी पिरगज दुबळी तांकां कांय दिवचे तितले येना आमच्या JCILM म्हज्या तर्फेन थंयसर फ्री रेट्रीट आनी पुरा सगळे अरेंजमेंट तांच्या मुखांतरान केले ते केदळा गेले पळया एका भावाक सैरीक आनी काजारा खातीर सैरीक न्ही ती काजारा खातीर गेल्ले आनी थंयसर चलतना थंयसर बिदारांत पद्रापाकी मिनिस्ट्री केली पद्रापा मिनिस्ट्री केल्या उपरांत पद्रापांनी थंय तांकां टिचिंग बरें लागलें पद्रापा धाडलें आनी तांणी एक 3-4 कडेन अरेंजमेंट केलें 3 कडेन अरेंजमेंट केलें 3 कडेन अरेंजमेंट करूंक आमी थंयसर मिनिस्ट्री करूंक गेल्या आजी की थंय 2 पटी जाली मिनिस्ट्री म्हळ्यार देवाचे उतार दिवंक थंयसर रिट्रीट अरेंजमेंट केल्लो तो रिट्रीट 2 पटींक जाल्यो आनी उपरांत थंय एक काडलें प्रॉब्लेम बोर थंय काले म्हळ्यार आमी एका फिरगजेक गेल्ल्या त्या सादारण सरावंडींग सुत्ताच्या सरावंडींग सादारण एक कितले किलोमीटर 15-20 किलोमीटर त्या एरियांत उदकच ना उदक ना म्हळ्यार नंत ना 1200-1500 फीट बोर मारल्यार उदक ना तांणी कालें करचें म्हळ्यार इल्लो पावस इल्लो उदक भरून दवरचें ते इल्ले जगृत काय यूज करचें आनी एका बोरवेलान खाली 15 मिनटां मात्र उदक मेळटा ताच्या सायडीत उदक मेळना सो आतां पद्रापान येवजन घाल्लें आनी ते बोर मारूंक मस्त खर्च आसा पद्रापान येवजन घाल्ल्या उपरांत तांकां थोडे कारण निमती इल्ले कश्टी जाले आनी पूण हांगाची रेतीर जाल्या उपरांत पद्रापाक थंय एग्रीमेंट प्रेयर केलें आनी बोराचो पॉयंटेड थंय एग्रीमेंट प्रेयर करून उपरांत आतां तुमकां कितें जाय या हांगासर उदक जाय पूण तुमकां डेली नीड्स जाय त्या खातीर तुमची सादारण 400 भुरगीं आहात सिस्टर कडेन सांगलें तुमच्या गरज आसा हांगासर तांतू हें आसा न्ही बूक तांतू डेली नीड्स म्हळ्यार अनुदिनद आवश्यकतेಗಳು कोंकणी कन्नडांत आसा सो ते डेली नीड्स म्हणून ते वाचूंक हर एक दिन रिसायट करूंक सांगलें आनी सिस्टर आनी ते पद्राप हर एक दीस सकाळी तांचे असेंब्ली जाताना त्या टायमार कंटिन्युअस वाचून सांगून आसली आनी उपरांत ते कंटिन्यू वाचल्या उपरांत तांणी बोर घालूंक वेवस्था जाली आनी बोर घालूंक पुरा सगळ्या सलीसान तांकां कितें कितें फंडेज आसलो टोटली फंड आयलो बोर हाडयले बोर हाडल्या उपरांत त्या
एरियांत ते कितल्यागी वर्सांच्या उपरांत काय फास्ट दाराबस्त उदक दाराबस्त आणि त्या पद्रापाक इतली खुशी गे उपरांत ताणें हांगा कॉल करून सांगलें उदक वैरुसाळचे दाखोवन व्हिडिओ करून धाडलो आणि आता तो पद्राप तेही मात्र नाही त्याच्या सराउंडिंगाक कितल्या जाणांक उदक ना तांकां पुरांकी उदक दिता पळया हें देवाच्या राजाचें काम वय आणि लोकांक थंयसर एक्चुअली काले म्हळ्यार तांचो लोक शिकपी न्ही बट तांकां देवाचे वाक्य कन्योच्यान बरे आसात आणि हांगासर थंयसर विथ टेस्टामनीज सगळे हेरांक दिया काल सांगले पळय हेरांक दिया आनी तुमकां दितले ताच्या विशयान सांगलें काही कानी कानी पुरा कांय पडनातली दुबळी इगर्ज आणि कानी कानी कांय पडनातली आतां त्या इगर्जीन हायेस्ट कानीक पडटे आसा पळया हें देवाचें राजाचें काम थंय आतां पुरो बागलां तांचें ओपन जाल्यान तांकां सत कळी जाला लोकांक बागलां ओपन जाल्यान आतां ही मिनिस्ट्रीक मस्त कॉलां येतात ते इल्ले इल्ले वारियर इल्ली इल्ली सेवा करतात तांची आणि मिनिस्ट्री हेल्पलायनाचे नंबर दितात थोडे पुरा घराघरांनी वचून खाली प्रॉब्लेम आल्यार ते नंबर दिवन वारियर हांगा हेल्पलायनाक कॉन्टेक्ट करतात आणि थंय मिनिस्ट्री स्टार्ट केल्या पळया एक बियान आज कितलें काम जाते आसा आज सगळी हे JCILMचे टीम मिनिस्ट्री सगळ्यांनी चल्ल्या सगळ्यांनी आज एक खंयच्याय गांवांनी वचोन म्हणना हरये कडेन चलता आणि देवाचे उतार पॉवरफुल रितीन फ्लो जाते आसा देवाचे ते सत जेजूच्या राजाचे सत एकदम पॉवरफुल रितीन हरये कडेन चलते आसा प्रेज गॉड पळया थँक्यू जीसस ओके अर्गान जेजू प्रेज जीसस थँक्यू सुनील ओके सो आनी कोण आसात इल्लोसो वेळ आहा मात्र मागीर बंदू करचे पडटा वय वय या प्रेज द लॉर्ड फाल्यां सांगी सिस्टम मनीस 10 जाली ओके सांगा प्रेज द लॉर्ड आम्ही दोघांना बॉम्बे थावन आयिल्ल्या म्हजें नांव चार्ल्स डिसिल्वा म्हज्या मिसेसाचें नांव हेलेन डिसिल्वा तांची दाई जड तांची दाईजी कोणाची ती डिसिल्वा तांची दाई आजच पळोवंक ओके बेश्टे म्हळ्या आमकां म्हणल्यार ह्या मिनिस्ट्री विशयान तितलें कांय नॉलेज नासली म्हाका स्पेशली पूण म्हज्या मिसेसाक ताचो भाव सौदी थावन सदांच मागणें आनी हड धाडटलो आनी केन्ना टायम म्हणल्यार वचोन या म्हण पूण करेक्ट टायम असो मेळनासलो म्हजें एक ल्हान बिजनेस आहा बॉम्बेंत फार्मास्युटिकल पॅकींग आयटम म्हणल्यार एल्युमिनियमचे प्रोडक्ट आनी हांव खुद्द डाय मेकर आजकाल फार्मास्युटिकलांत एल्युमिनियमचे आयटम उणें जाते आनी प्लास्टीक वाडते गव्हर्मेंट सांगता प्लास्टीक बॅन केला म्हूण पूण फार्मावाल्यांक म्हणटात की तुमी प्रोडक्ट चालूच दवरया अशें म्हूण म्हज्या आयटमाक डिमांड डे बाय डे उणें जाते आसा तशें म्हजी फॅक्टरी इतली जोरान चलनासलेली टर्न ओवर उणें उणें जाते येतलें तशें इल्लें टेन्शनार हांवूय आसलो मागीर म्हाका 2 जाणां चेरके एकलो आमच्या संगाताच आसा एक ऑर्गनायजेशनांत काम करता आनी धाकटो ताका इतलें बरें बॉम्बेंत जॉब मेळो ना मागीर तेज्या फ्रेंडा थ्रू हांगा गेलो दुबय गेलो दुबय जुनाच्या 22 तारखेर गेला विजिटींग विजार आतां काल 22 आज 22 तारीख आसली 3 म्हयने जाले ताका काल एक जॉब जाला देवाचे दयेन हे एक व्हडलें मिराकल म्हज्या लायफांत आनी पळय जे तेजें कशें जॉब आसा म्हण पूण
Job ताका बरें हेजो आसा. वय ताका म्हणल्यार अपॉइंटमेंट लेटर येदोळी मेळो ना पूण सिलेक्ट केला प्रेज गॉड, हा. प्रेज गॉड. पूण मेळ्ळा वय. तुम्ही बावार्थांत विश्वास करीजे की ताका अपॉइंटमेंट लेटर ऑलरेडी मेळ्ळा, तो कामाक जॉईन जायचे. या म्हजी कल्पना आणि म्हजो विश्वास या ते जायचे. केदळा हांव तो विश्वास रिलीज करता या त्या दळा मात्र 100% काम जाता. करेक्ट करेक्ट केदळा देवाच्या राजान दुखून सांगलें हांव कितें पयलें पळयता मागीर बिलीव करता म्हळ्यार संवसारांत. करेक्ट पयलें बिलीव करता मागीर पळयता म्हळ्यार ते किंगडमाचे रोल, या किंगडमाचे करेक्ट सिस्टम. करेक्ट करेक्ट सो ब्रदर ओके ताका तो 100% जाला. ताका या. बरें जॉब मेळ्ळा. त्या या. बऱ्या जॉबान तो काम करता आसा. या ताचे फुडार व्हरतो जाला आणि तुमचे बिझनेसय वाडला. सगळें बरेंपण जाला. कळ्ळें करेक्ट की देवा करेक्ट सगळें बरेंपण जाला. हा, हा. कित्याक तुमकां 7 जाण आसा ते 7 तो बावार्थ तुमी एप्लाय करी आता. करेक्ट जर तर तुम्ही हांगा रेटेडेक आयल्यात या हांगा सावन कांय तुम्ही वचून ते अप्लाय करिनात या तुमकां कांय पळोवंकय मेळना रिजल्ट. या करेक्ट सो तो बावार्थ तुम्ही आता खाली बसचे ते करेक्ट आयकाजे ते आयकोन तशेंच अप्लाय करीजे. जाल्यार तुमकां 100% देवाच्या राजांत रिजल्ट पळोवंक मेळटा. ओके की करेक्ट करेक्ट आणि म्हणल्यार म्हजी मिस्टर सांगता आसली एक फावटी या म्हण पूण कशेंय प्लॅनिंग कर कोंकणी रिट्रीट पळया म्हण आयले आमी दोगांना प्लॅनिंग कर. आतां व्हडलो चेडो घरा आसा आनी धाकटो तेंचो दुबय आसा. हांगा येतेर कळ्ळें की म्हणल्यार संडे आमी पावल्या म्हणल्यार तुमचें टिचींग पळयतना तुमी कितले वावरतात आमी कितले फाटीं आसा. आमचें लायफ अशेंच गेलें. म्हणल्यार तुमचे थंय आमकां मस्त शिकोवंक मेळ्ळें हांगा येतेर. म्हणल्यार मनशाची जिणी अशी आसा म्हण आमी खाली पयशे फाटल्यान धांवतल्या. आज आतां कळ्ळें की पयशे इम्पॉर्टंट न्ही. देवाचें उतर तेंच म्हणल्यार रामबाण म्हणटात. सदां पयलें देवाचे देवाचे राज आनी वय. उरल्यो सर वस्तू तुमच्यो जातल्यो. करेक्ट आतां हांवें पयशा फाटल्यान या हांवें त्याच्या फाटल्यान धांवचें न्ही. आशिर्वादा फाटल्यान धांवचें न्ही. या आशिर्वादा म्हज्या फाटल्यान धांवनेचे. करेक्ट करेक्ट ते करेक्ट देवाच्या राजाची सिस्टम. हां तुमी इतले बरी टॉकां दिली एकदम रुचीक. म्हणल्यार आत्म्याचें खाण तुमी इतल्या बरें दितात की बरे बरे स्पिकर सॅमसन यो सायमन ब्रदर भयण मेरीबाई आनी रॉक ब्रदर अनिता भयण आनी तुमी डेंझिल भाऊ आनी यो खंय गेलो आता जेम्स ब्रदर जेम्स भायर जेम्स गेलो. आनी कोणा. पूण बरें बरें तुमकां एक गॉड गिफ्ट व्हडलें बरें मेळ्ळां. एकल्याक दिल्यात आमी वय use हांव करता. चिंता की तुमच्या बरी हांवें घेतला जावचें बाबा हांव जाल्यात. कितल्या फाटीं आसा. जाल्यात न्ही अशें जेजू जाणां जाल्यात. म्हणल्यार आमचे म्हज्या मतीन अशें येवचें की आमची जिंदगी अशीच गेली सुण्या बरी. म्हणल्यार काले म्हणटात अशीच कशी लोटून- अशीच लोटून गेली. येयली. तुम्ही वय. तुमचे फ्युचर क्रिएट केलंय. वय डिस्कवर करू ना. ना ना आतां कळटा की लायफ अशें आसा तुमी दुसऱ्यां खातीर सेवा दितात. त्या दळा आमकां एक लेसन मेळटा की म्हणल्यार तुमी केदे व्हडले सॅक्रिफायस करतात. स्पेशली आमचो रॉक भाऊ बॉम्बे थावन धांवन येयला आनी आमच्या वटेन साद्या मनशा पर्यंत जी आहा हांव चिंता म्हणल्यार कितले खालते आसात. म्हणल्यार म्हाका आतां उतराय मेळनात उलोवंक कित्याक हांव कांय इतलो कांय उलोवचो मनीस न्ही आनी इतलें उलोवंक येना म्हाका. पूण जाल्यार म्हाका म्हजे एक काळजाची भोगणां सांगते हांव. Praise God. म्हणल्यार तुमी कितले खालते आसात. तुमच्या थावन कितलें शिकोवंक आसा आनी कितलें आयकोवंक आसा की म्हणल्यार ती बरी उतरां काले म्हणटात आत्म्याचें खाण तें उलयतें हांव. आनी तशेंच आमच्या सुनील भावान कुडीचें खाण इतल्या बरें दिलें की खंय गेलो तो. तो गेलो आता रेडी करूचे न्ही ते रेडी करूंक न्ही न्ही रियली सत्त म्हणल्यार तुमचो तो उपकार कसो वाडोवचो म्हणूनच म्हाका उतरां येनात. बरी म्हणल्यार 5 दीस कशे गेले की अशें लागले हांव सरगार आसा. आतां बॉम्बेचे मोहनच येना त्या न म्हणा सत्त. सांगा तुमची बघणा काल सांगा इल्ली एक 2 उतरां सांगा. रेतीर कशी आसा तुमकां कशें सत कळ्ळें सिस्टम कळ्ळी देवाच्या राजाची एक. वय म्हाकाय म्हळ्यार अशें उतरां उसारची आनीक रिपीट करची तें कांय गुत्त नासलें. पूण म्हजो भाव केदाळ तो सावदी आसा रॉक ब्रदर वळखता ताका तो केदाळे म्हाका मोबायलार धाडटलो ती उसारची उतरां आसा ती धाडटलो वय.
ते हांव वस्ते आसतली. मागीर ताणें एक म्हाका सकाळीं 5:30 आमी एक झूम हातूं एक मागणें व्हायट बुकीत म्हाका ताणें हाडून दिलें भावान म्हज्या. व्हायट बुकाचें आमी सकाळीं 5:30 झूम मिटींग आमचें चलता. तर तातूंय तें हांव आनी मस्त हें आयकतें आसलें हांव घरा रांदतना गी काम करतना आनी गी जॉन्सन ब्रदरचे व्हिडिओ घालून आनी आयकतें आसलें. आनी हांवें चड आयकूंक जालें टेस्टिमनी मस्त. आतां ते हें हिंदीची आनी आहलीं तांच्या हांवें मस्त टेस्टिमनी आयकले. आनी मस्त जाणांक की टेस्टमनी काल करतात म्हळ्यार म्हाका जेजूच्या राजाक येवंक आपण हाडूंक ते एक सक्स. वय पूण टिचींग काल करता म्हळ्यार म्हज्या लायफाक कितें जाय तें टोटली त्या देवाच्या उतरा मार्फत म्हाका कळीत करता. वय हांवें कशें जियेचे, म्हाका देवान कसो अधिकार दिला आनी हांवें देवाच्या राजांत खंयच्या नमण्यार हांवें एक ते नियम हांवें अनुसार करून चलोवंक तें टिचींग दिता. सो टिचींग आयकनासतना हांव खाली टेस्टमनी आयकल्यार कांय म्हाका तातूंत बरेंपण खाली देवाच्या राजा येवंक जाता तेंत हांव न्हू वाट मात्र, पूण ताचे तर म्हाका कांय शिकोंक मेळना, मेळना. शिकोंक कांय मेळना. वय वय मागीर टिचींग हांव आयकतालें म्हाका तितलें समजनातलें. आतां हांगा येवन मस्त म्हाका समजोवंक कळ्ळें कशें म्हणून. बेसीक नॉलेज वय आतां म्हाका अशें लागता की एक म्हयन्या येया तशें तितलें म्हाका बरें ए लागलें. केदाळे तुमी येवेत. आनी काल केला म्हळ्यार कन्नडार जाता गी कन्नडा येता. कन्नडा येता तुमकां कन्नडा येता. आनी हर एक म्हयन्यांत ऑक्टोबर सोड न्हू नोव्हेंबर येता न्हू हर एक म्हयन्यांत फर्स्ट हप्त्यांत कन्नडा, सेकंड हप्त्यांत कोंकणी आनी इंग्लीश वट्टू दवरला. आनी तशें प्लॅनिंग केला. दोनी तीन इरेटेट सांगाता जावच्या बरी केल्यात. सो तुमकां कन्नडाक आयल्यार इंग्लीश मुशेर म्हळ्यार कोंकणी इंग्लीश मुशेर रावून तुमकां रेटीट करून चलयेत. सो तशें इजी जावचे बरी म्हळ्यार थोड्यांक पण एक हप्त्याची पावना रेतीर 15 दिसांची रेतीर जाय. सो 15 दिसांची रेतीर करून बरें करून तांकां चलयेत. ओके आनी म्हणजे रिक्वेस्ट केलें म्हणल्यार ते व्हायट बूक आहात पळय इल्ले म्हाका जाय जे आसात दिता तुमकां. वय पळयता वय कोणी पळयता तुमकां 100% मेळटा. तुमी काल डिझायर दवरला ते 100% तुमकां थंयसर मेळटा. तांकां व्हरून दिवन खंयचे खंयचे मागणी रिसायड करूंक अशें अशें टिचींग्स आसा म्हणून सुरवेक तुमी एक ल्हानशी आतां कसो वजोल बरें करता पळय तशें सुरवेर अल टिचींग आसा हांतू आसा युट्यूबांत दाखयल्यार जालें ती चलतात. कळ्ळें गी आमी न्ही जेजूचे तूं उतार तांचे भितर काम करता. आमी काल आमची एक लिव्हींग बॉडी तेंगे वचून दिल्यार बरो. जेजूच्या राजाक आमची लिव्हींग बॉडी बरो जेजूक तें दिल्यार 100% तो ताणें काम करचें आमी न्ही. ओके गे प्रेज गॉड. ओके थँक्यू जीजस. थँक्यू जीजस. पळय गे ल्हानशी टेस्ट म्हणे गे येता ती या तुम्ही रवाजे प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांवें म्हजी टेस्टमनी पोर दिल्या पोर हांवें दिल्या टेस्टमनी. तर ताच्या उपरांत जाल्लें हांवें हांगा सांगजेत ना जाल्यार कांय प्रयोजन ना. हांवें येवन हांगा बसून फाटीं गेल्यार त्या म्हज्या आयिल्ल्या टायमाक कांय अर्थच ना. देखून हांव आतां पोर हांव हांगा आयिल्ले दीस आयतारा आनीता सिस्टर म्हाका मेळ्ळी. फस्ट तिणें म्हळें तिणें एक मार्क 11:23 सांगलें आनी दोंगराक म्हज्या आयिल्ल्या दोंगराक दोळ्यार आयिल्ल्या दोंगरा धांवडयता म्हणून धांवडयलें तिणें. आनी दुसरे आनी एक म्हाका सूत्र दिलें जेजू म्हज्या दोळ्यान दिश्ट दिल्या हांव तुका अर्गां दिता सांगते येत राव म्हणून. हांवें फस्ट दिसा 700 पटी सांगलें. सेकंड रातीक हांगा ते न्हिदतना दुसरे दिसा 500 खाली 500 पटी सांगून तूं न्हिदलें. मागीर केदाळ म्हाका न्हीद पडली गुतना कोण तूं म्हज्या आंगार उरतालें सकाळीं उठतना. मागीर येताना फस्ट लास्ट जुनांत हांव आयिल्ली. जुनांत येताना म्हाका कुंभार काणगो म्हाका दिसनातलें. कुंभार घेवन सकयल पडटालो. म्हाका इतलें रडो येतालें फाटीं बसून जोर रडचें हांवें. सूख जाली न्ही म्हजे वरवीं म्हणून. फादरा पासो दानीत बागोवन ताणें न्हिसून म्हाका दिवचो. देखून 2 फावटी येताना तशें जालें. तिसरे फावटी येताना हांव जिपेर काण गेलें तें म्हाका समान जालें कांय प्रॉब्लेम जावना. आनी हे फावटी येताना हांवें जेजू तुजें हांव कूड सेवंक येता कितेंच आज ह्या दिसा म्हजे थावन विगाराक आमच्या तोंदरे जावन वचो म्हणून
सांगून अर्गां दिवन तायली पूण बरें नातान खाण गेलें कुमगार म्हाका आतां बरो दिसलो जेजू अर्गां तुका म्हळें हांवें प्रेज गॉड पळया तिचे ती कालें ते एलिया प्रवादी ते कालें पळयता ल्हान ल्हान इल्ले मोडां पळोवन तो पावसाच्या लक्षान पळयता आसलो आनी केदला 3 वर्सां उपरांत पावस येवंक ताणें मागिल्लें आनी ती मोडां दिसताली आतां तिका इल्ली 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 मोडां दिसोन आतां सगळें ती नेक्स्ट येताना सगळ्या खंयचे ना कोणाचे हेल्प ना तिचेतल्या कितें येता तिचे फस्टात दोन टेस्ट म्हणजे काही दिसनातले तिका काही दिसनातले आनी येताना आतां तिका तिका थोडे कल्लार दिसता ते कुमगार म्हणजे दिसता ल्हानसो कुमगार तिका दिसता आतां प्रेज गॉड लास्ट टायम येताना हांव आतां क्लॅप घालूंक जाल्लें म्हाका हांवें टेस्टमनी दिल्ली तेदो म्हणसर म्हाका क्लॅप घाल्ले म्हजे हात म्हाका दिसनातले लास्ट टायम म्हाका बरें दिसले हात क्लॅप प्रेज घालूंक गॉड पळया ती क्लॅप मारतना तिका तिचे तास तिका दिसनातले आतां तिचे हात तिका दिसतात पळया आतां हे टी कुमगार दिसलो नेक्स्ट म्हाका वाट पुरा दिसता हांवें सांगलें प्रेज गॉड हे बावार्थ म्हणटा नेक्स्ट येताना ती वाटेर तिचे लागीं चलता आनी एक हांव सांगूंक आशिता म्हज्या खाजिनाची दू हांव रेतीरी गायला म्हण तांकां कळ्ळें तें बॉम्बे ताणें म्हाका फोन करून सांगलें शानाला म्हणून ताका मस्त म्हळ्यार कांय ना हुशार आहलें चेडूं डान्सांत आनी बारी मुखार ताका फिट्स येवन इस्कालांत आनी पडटालें खंय खली पिडा टेस्ट करतना डॉक्टरान म्हळें खंय हाका व्हडली खली पिडा आसा म्हूण सांगलें खंय तांणी पुरा सगळ्या इतल्यान वेलें ब्रदराडे भाद्राबाड्यान पुरा कांय कळोंकूच ना मागीर टेस्ट करतना पिडा मेळूं ना मागीर म्हाका सांगलें म्हजे खातीर म्हज्या दुये खातीर एक माग म्हणून फोन केलें हांगा रिट्रीट जावन आसतना हांवें म्हळें हांव कांय मागना तुमच्या खातीर तुमी मागचे पूण हांव एक नंबर दिता ताका तो तुमकां कॉल करतलो म्हणून मागीर येवन हांवें जेम्स ब्रदराक दिलो नंबर तांचो जेम्स ब्रदरान कॉल केलें कॉल करून तांकां देवाचें उतर दिलें ते दीस चेडूं बारीक खुशी चेडूं देवाचें उतर सांगता येतालें न्ही ते दीस जावन चेडूं डान्स करून स्टार्ट के आवय बापायक खुशी म्हळ्यार खुशी प्रेज गॉड पळया कशें अद्भुत कार्यक्रम चलतात पळया सांजे हांव रुमा येताना तांचे फोन म्हजे दू हुशार जाले हांव बरें डान्स करता कितले दीस जाले डान्स करनासतना म्हाका मस्त खुशी जाली म्हणून प्रेज गॉड पळया ताच्या उपरांत सांजे दुसऱ्या सकाळी मावशीचे फोन म्हजे खातीर सांग मागोंक म्हाका इल्लें जायचें म्हणून मागीर जेम्स ब्रदराक म्हणजे तो फादर व्हरता घडये नंबर दिवंक ताका ताणें तिका फोन केलें तिच्या उलयता म्हणून माय म्हळें खंय तिका बारीक खुशी म्हाका माय म्हळें ताणें इतलो मोगाळी तो म्हणून देखून हांवें म्हळें म्हजो भाव तो तुका माय म्हूण आसा आनी खालें म्हणटालो म्हळें पयलें तर तुजें कुटुंब मोडलें सगळीं मायचें कुटुंबाचें तूं मात वळखोवचें आवयच्या कुटुंबान हांव मात सगळ्यांक वळखोवचें देखून आतां आनी कुटुंब मोडलें वय हांगा JCILM मस्त जाणा ते पुरा म्हजे भाव भयणी म्हळें आनी तरी तुज्या दुयेच्या फंक्शनाक जण पुरा वर्त जातात घेवन आली हांवें म्हळें वय हेजेत न्ही आनी तुमी आयल्या पर्यंत ती मुजींत न्ही येतात म्हळें देखून आनी तिका जेम्स ब्रदरान देवाचें उतर दिलें तिची सांज काल फोन म्हाका म्हजी गांठी दुख गुण जाली कशी देवा कर गा म्हणून मस्त खुशयान सांगा लागली प्रेज गॉड तांचे जाताना आनी एका मावशीचे स्टार्ट म्हजी फॅमिली पुरा म्हणजे सट्टा मुंबईत तशें आवयची फॅमिली पुरा तिचे फोन बेगून हांवें सांगलें तुमकां ब्रदर तुमच्याच घरा येवन दितालो रॉकी ब्रदराक सांगलें हांवें आनी तांकां सांगलें नेक्स्ट संडे येता ती एकाच घरा तुमी मेळा सांगाता पुरा तुमकां ते येवन ब्रदर तुमकां दितालो देवाचें उतर म्हळें दायज तांकां खुशी जालें ब्रदराक सांगलें देवा करगा म्हजे तावन इल्लें उपकारा पडले न्ही हांव आयिल्ल्याक देखून देवा आणखी आसा तुमचे तो आणखी सेवा आसा आसा हांव हांगा दिता हय पळया कशें देवाचें राज कशें काम करता पळया देवाच्या राजान आमची लिव्हिंग बॉडी आसल्यार पुरो आमी ओप्पाल्यार पुरो उरलें पुरा जेजूत करूंक रेडी आसा तुमचो सांगात म्हाका आसतना हांव खंडीत करतलें प्रेज गॉड थँक्यू जीजस थँक्यू जीजस आमचो सांगात केदाळाय आसा आमचो सांगात केदाळाय उणो जायना आणखी भरपूर मापांत आसा आनी एक वर्ते म्हळ्यार हांगाचें आमी घरा गेल्यार आमकां घरा कॉल करून उलयतात सैमन ब्रदर म्हाका मस्त खुशी जाली जेम्स ब्रदर सैमन जेम्स ब्रदर न्ही तो म्हजो भाऊ धाका ब्रदर म्हणून हांव मागीर ते सैमन ब्रदर तो कॉल करून म्हाका कितली खुशी जाली हांव बेजार येना आसली झूम म्हाका अटेंड करूंक जायना न्ही चेडूं बेंगलोर गेला म्हणून तितले म्हणटा ताची कॉल हांवें म्हळें देवान तुका पवित्र आत्म्यान तुका वाटयलें गे म्हणून हांव बारी बेजार येना आसली कित्याक म्हणलो झूम केदाळ हांव आयकून आसा आतां म्हाका आयकूंक हांगा दिना
बेंगलोर गेला पण ना देवा गुत्तासा तू कशें म्हणी तुका तयार करतलो म्हणून म्हणालो जाय की एकान एका तू म्हाका देवाने वर्तंत केलें हांगा या टिचींग स्टार्ट केल्या उपरांत येदो मुसरान हांव सेवा सेवा म्हणून इगर्जींत आनी सांग संस्थांनी करताली पूण म्हाका कळ्ळें आल्ल्या गेल्ल्या पुरो सांग संस्था वचून स्कॉलरशीप आनी हेल्थ कार्ड आनी सिनियर सिटीजन पुरो कार्डां करून दिताली तांकां पूण हांव एक दीस हॉस्पिटलार KMC हॉस्पिटलार येताना थंय म्हणटात हिका काले आपण हाडली तिका इल्लें हुशार ना तू 1000 जाणां ती हाडून तिका तूं हाडून गे म्हणून म्हज्या जावेकच ती सार लागली देखून म्हाका त्या दाळा बगलें हांवें गेल्लें ताईलें म्हाका म्हज्या हांवें केल्लें म्हाका कांय उपकारा पडना देखून आनी इल्लें मन करचें बरें म्हणून पण आता जेजूच्या राजान ते आतां काम जेजूच्या राजान करता हांव तें प्रेज गॉड पळया हे आता तिची व्हडली टेस्टमनी ती नेक्स्ट येताना ती सगळ्यांक तित्ता आपण हाडटा हे दोन म्हणजे तिका दुसऱ्याने आपण हाडटा सगळ्यांक ती आपण येता आमेन थँक्यू जीसस थँक्यू जेजस जेजू अर्गां तुका प्रेज गॉड जेजू वर्गा ओके मंगळा जेजू हांव वर्गांनी होगळा दिता आज तुका साक्ष जावन साबार साक्षो हांगा आसुल्ल्यो आनी वर्त्यो साक्ष जावन आसुल्ल्यो हर एकल्यांक तुज्या राजाक आपण हाडूंक ह्यो साक्षो एक कारण जातात आनी हांगासर साबार जाणां तुज्या राजा केवळ टेस्टमनी जावन न्ही तुज्या राजाचे ती शिकून आनी सतान चलोवंक तूं तांकां हांगासर आसल्ल्यांक आनी युट्यूबान पळयता हर एकल्यांक तूं फावो करताय आणखी साबार जाणां 7 जाणां जावन त्या सतान जिवंक त्या सर्गी राजाच्या त्या नियमान जिवंक जेजो तूं आणखी चड आनी चड जाणांक तूं फावो करताय आनी केलाय म्हणल्यार विश्वास करता हे मागणें करता हांव बापा तुज्या पुता क्रिस्ता मार्फत आमेन आमेन आमेन